Start, sister. Sister Jonina. भाई जोनीना हाय तो निजर कमेंट्स करिया ओए ब्रदर स्टार्ट करो यस प्रेज गॉड ओके बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन बो मोगळ्या बाप्पा सगळी राष्ट्रां तुका पोरनिपात करून येतात आणि तुझे नाव वाकाणतात दुनिया कित्याक तू एकलो श्रेष्ठ आणि तुझी सगळी कर्तुबा अजापाची कित्याक तुझ्या भायर आनी कोणूच देव ना तुका विश्वासी रावंक आमी दुनिया तुवेंच आमकां वाट दाखयल्याय सर्वेस्परा सगळे आमच्या काळजान आमी तुजी भक्ती करूंक तूच आमकां शिकयताय बो मोगड्या बाप्पा हे वेळार म्हज्या देवा सगळी आमची काळजांनी आमी तुका दिन वाचतां आणि सदां काळ तुझें नाव वाखाणटां कित्याक आमचे ताई तुवें व्हड मोग दाखयलोय आनी खोल खोंडांतलो तुवें आमकां निवारलोय मोगड्या बाप्पा हे वेळार तुझ्या नांवान तुवें आमकां एक एकल्याक वेंचून काडल्यात आनी तुज्या उतराशी हाडल्यात हे वेळार जायती येवपाची आसात तांच्यो वाटो तांची काळजां मनां उक्ती कर आनी आमकां हे वेळार जें उतर आमकां मेळटलें ताची खोल समजणी आमच्या काळजांत आनी मनांत आनी कुडींत घडोवंक मागता तर आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन आमेन एंड आमेन 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 जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा तर भाव भयणीनो आयज आमी सगळीं हांगा जी एकठांय जाल्यात आमी कालचे फावटी आयकताले हांव की जेन्ना आमी एके भाशेन इगोर्जेन येता आनी आमकां वो चान्स मेळटा आमकां गोवायकी दिवपाक जे देवान आमच्या जिवितान केलां तेन्ना आमी खरे भाशेन देवाचें उतर परगट करता होय की ना आमच्या गोवायकी वरवीं आमी देवाचें उतर परगट करता आमकां एका आल्ताराचेर वचपाची गरज ना एका पुलपिटाचेर वचपाची गरज ना आमगे खूब जागे पडे वचपाची गरज ना आमकां फकत जाय ह्या उतराची सजमणी उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक आनी जेन्ना आमी पाळटा तेन्ना कितें जातलें एक परीक्षा येतली आनी परीक्षा जेन्ना येता आनी आमी आमच्या मनाची नडसणी करता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता तेन्नाच की आमकां कितें जाता आमी जैत घेवंक पावता कित्याक उतर सदांच देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी तर आयज कोण हा जो आयज आपली गोवायकी दिवंक सोदता हो वेळ आमचो गोवायकीचो हो वेळ गोवायकी दिवपाचो वेळ तर कोण हा आयज गोवायकी दिवपाक आमच्या जिवितान कितें तरी घडलां की ना ओय म्हज्या ऑफिसान ब्रदर पयले एक दीस म्हणजे ऑफिसान म्हणजे आतां ऑथॉरिटी चेंज जाल्या म्हणटरी तिका आमच्या ऑफिसांतले एक डॉक्युमेंट भुरग्यांक दिवपाचो तो तिका पावना म्हणटरी तो म्हाका पावना तिजे वरवीं तो म्हाका पावना सो तेच पयर 16 तारखेर तेजी लास्ट डेट आसलेली भुरग्यांनी सबमीट करपाचो तो डॉक्युमेंट आनी म्हजे बोले एकली भुरगीं येयली आनी म्हाका म्हणूंक लागले मॅम तुका आमकां एक स्कॉलरशिपाचो डॉक्युमेंट येवपाचो आसलेलो हांवें म्हणलें बाय आमकां तो पावना आनी आयज आनी दुसरी डिपार्टमेंटाक वयच्यान हांवें खबर काडली थंय चयल्यार तेचो दुसरे दिसा लास्ट डेट हांवें म्हणलें म्हाका पावना तो हांवें बेगीन पवित्र आत्म्याच्या हातीन गायलें आनी पवित्र आत्म्या म्हणलें जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ठेवता ती कधीच लज्जेक सांपडची ना आनी कसलीच ताचेर भिरांत येवची ना कित्याक जेजून ती सगळी भिरांत वावरा वयली आनी सगळें जें करता तें जेजून तें आपणाचेर गिरायलां आनी हांवें पवित्र आत्म्या हातीन तें गायलें आनी पवित्र आत्म्यान
तू म्हणल्या भुरग्यांकूय राखतलो आनी म्हाकाय राखतलो कित्याक म्हज्या हातीन वरवीं मागीर त्या भुरग्यांक मेळोंक जाय. तर हांवें पवित्र आत्म्या हातीन घायले आनी पवित्र आत्म्या म्हणलें पवित्र आत्म्या तुज्यान ती डेट एक्सटेंड करपा जाता आनी हांव तुजेरच विस्वास दवरता. आनी एक सुमान क्रॉस जाल्या उपरांत म्हाका मेसेज कळ्ळी की ते भुरग्यांची ती डेट एक्सटेंड जाल्या आनी भुरग्यांच्यान ते डॉक्युमेंट स्कॉलरशीप हें करून जाता, प्रोसेस करून ती सबमीट करून जाता म्हणून. तर हांवें जेजू आर्ग दिली. जेजू तुवें म्हजें मागणें आयकलेल्या खातीर तुका हांव दिन वाजता. ही म्हजी टेस्टिमनी ऑफिसांतली. जायते वावरान पवित्र आत्मो म्हाका वावराच्या जाग्याचेर आदार दिता जेन्ना त्याच्या हातीन घालता. बिकॉज ताणें म्हणलां 1 Peter 5:7 तुमी वावर करनाकाय पूण तुमचे सगळे आपणाच्या हातीन घालाय आनी तें कराय आपणा उलो मारून. सो सगळो वावर तेज्या हातीन घाल म्हणटर तो एक 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 करून आमकां दाखयता ताची पदवी. प्रेज जीसस. जेजू कारगा. म्हणटच आमी जेन्ना आमचे त्रास जे आसा आमचे येवजण आमचे जे काम आसा जे आमकां आगोड आहा ते आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान घालता म्हणजे कितें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते चलता. होय की ना. देवाचे उतर आमी मागणे करता आमी देवाचे उतर आमी ते आमी तोंडांतल्यान उक्तें करता आमचें तोंड आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी ते मागणे करता. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. देव म्हणजे कोण? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो जेन्ना आमी देवाचे उतर उलयता तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे चलता ते उतर आमी करता आमच्या दिसपट्या जिवितान. देव जो आपल्या उतराक विश्वासी आहा ते उतर आमच्या जिवितान ते घोटफोडीत करता आमकां ते आमकां ते हाडून दिता आनी आतां आमच्यान एक गवायकी दिवंक जाता जे भाशेन तुवें ती गवायकी दिली. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटोस आनी कोण हा? आनी कोण हा? बाबा कशी कोणती करते? आनी कोण हा? जेजू कारगां. Praise Jesus. रोजी अनम्यूट करून उलय. बड़े बटनाचे आपलाय मुगो. हॅलो. बाय रोजी दी उलय आयकता आता. ब्रदर रोजी फ्रँकी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर लास्ट फ्रायडे तुका आमी कॉल केल्लो चोय माझे चेड्याक सीजर ते मारून येयलो फिवर. ब्रदर तेन्ना तुवें सांगलेलें म्हाका माझी डिलिव्हरी अजून जाली ना ब्रदर. म्हणल्यार तुवें सांगलेलें म्हाका प्रोफेस कोर कन्फेस कोर म्हणून आय एम रिडीम बाय द कर्स ऑफ द लॉ एंड आय हॅव अ जॉयफुल एंड हेल्दी प्रेग्नन्सी म्हूण ब्रदर. सो हांव कन्फेस करतालें ब्रदर पूण म्हाका तें अशें कन्फेस करता ते ब्रदर तुवें सांगलां अशें म्हणून न्हू म्हळ्यार फेथ आहा म्हाका म्हळ्यार पूण तें ब्रदर म्हाज्या लायफान मॅनिफेस्ट जातलें सो ते अशें म्हणून म्हाका केन्ना केन्ना दुबावूय येताले ब्रदर. पूण जेन्ना ते चेड्याक फिवर येयलो न्हू ब्रदर तेन्ना ते लेवल ऑफ ब्रदर ते भिरांत आसलेली चोय आनीक तेन्ना हांवें ब्रदर ते मोतीन कन्फेस केलो तो अनकॉन्शियस गेलो ब्रदर म्हाज्या हातीनूच. आनी म्हाका ब्रदर म्हाजे कुस्तान आनी भुरगे आहा न्हू आनी हांवें जेजूक म्हणलें ब्रदर त्या टायमार जायना जाल्यार म्हाका कोणा बोवाळ मारली खरी म्हणल्यार तापले बी ब्रदर म्हणल्यार पूण ते हितून ब्रदर प्रेशरान हांवें जेजूचे उतर कन्फेस केले की जेजू तूं पुनर्जीवन जाला न्हू आनी तूं 3 दिसांनी पुनर्जीवन जाला जाल्यार म्हाका तूं कुसव्यान आनी एक भुरगें दिता आनी हे भुरगें म्हाजे वता म्हाजो चेडो सामको ब्रदर थोंड जालो आनी
इवन त्याचे काडीच बसून ब्रदर असे डब हार्ट बीट जायना तर तेन्नाच म्हणटाच न्हू ब्रदर विदीन त्या सेकंडान ब्रदर कोण एक मनीस आमच्या दारार पावलो आनी तेणे तेजे बेजीक अशे ब्रदर ते ब्रेथ हाडपाक ट्राय केलो आनीक विदीन ब्रदर हांवें म्हणलेलें न्हू 3 दिसांनी जेजू पुनर्जीवन जाला जाल्यार म्हाज्या चेड्याक जिवीत मेळचें ना परत म्हणून ते ब्रदर तो परत रडलो आनी परत ब्रदर हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पुनर्जीवन कोण कितें म्हणटा ते त्या दिसा देखले ब्रदर दो आमी मागीर दोतोरागेर गेली पूण दोतोरागेर वयता आसतना बसून तो वॉमीट करतना ब्रदर मामी डॅडी म्हणून जाप केली ब्रदर तेणे आमकां जेजूक महिमा दिता ब्रदर जेजूची महिमा हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी देखले म्हणून पूण दुबाव मातसो असो दुबाव जातालो न्हू ब्रदर पूण आतां म्हाका फूल जेजूचेर ब्रदर फेथ जाता ब्रदर ते खरेंच म्हणून ब्रदर सगळे प्रॉमिस आमकांच आनी देवाचें उतर सोत आनी जाताच आनी जालें म्हणून ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज जीसस नारकां जेजू वाखाणी दुनिया म्हणटोस तुझ्या कुसव्यान जे बेबी आसा अजून जोम दिवंक नाय तुवें पूण तुझ्या पयल्या चेड्याक जे प्रॉब्लेम जाल्लो आनी तुका इतले त्रास तुवें पयले तुजो हार्ट बीट जायना देवान तुका दाखयलें की जे तुका दिसना अजून तुज्या कुसव्यान ते बेबी हा पूण जे तुका दिसता ताजेर तुवें बावाड दवरलो आनी तुका देवान दाखयलें कोहें तुजो भुरगो जो हार्ट बीट नासलो कसले इतलो जोरान बोल्लोलो इतलो बरो जालो आतां त्या पिकोणी वरवीं आतां तुज्या बावाड वाडलो तुजो बावाड पण स्ट्रॉंग जालो आतां तुका कसलीच भिरांत ना भिरांत ना ब्रदर म्हाका आनी तूं आनी फ्रँकी कितले फाट म्हाका कॉल कोत्ता आतां तुमकां कॉल करपाची गरज ना आतां कित्याक तुजो बावाड वाडलो वय ब्रदर आमच्या हातींनी ब्रदर आमी चोयले न्हू म्हणल्यार आमी गोडे उणे बावाडताची मनशां आसतली ब्रदर पूण जेजू आमकां केन्नाच सोडना आमचो बावाड आनीक वाडोवन दिलो ब्रदर तेणे जेजू कार्गा प्रेज गॉड म्हणटच रोजी हे जे घडलें तुका ही देवाची काकूट कित्याक जेन्ना त्रास आसले तुजी चोत्राय आसूंक जाली देवाच्या उतराचेर त्या वेळार कितें जालें तुवें देवाक उलो मारलो जेजूक उलो मारलो जे स्क्रिप्चर आले ते मारले पूण भिरांतीन मारले पूण आजून पासून तुवें देवाचें उतर म्हणलें आनी देवाची काकूट तुका आतां पेकोणी दिता देवाची काकूट तुका आतां त्या तुज्या पुताक जोईत दिता तुज्या पुताक आतां पुनर्जीवन करता आनी आतां जी प्रेग्नन्सी आली तुका इतलो दुबाव आसलो जातलें जावचें ना आतां तुजो बावाक गोठ हा आतां तुका कसलीच भिरांत ना होय प्रेज गॉड जेजू कार्गा आनी म्हज्या भाव फ्रँकी ताजो बावाड को हा आतां की हा फ्रँकी आतां ब्रदर सायडीन म्हाका उलय हुंय आनी आपूण ओगी हा हॅलो ब्रदर फ्रँकी तूं उलयना बाबा फकत रोजीक उलय म्हणटाय ब्रदर हांव त्या टायमार नासलोलो सो हाय एक्चुअली रोजी हॅज तेणे सारकें विटनेस केलें वॉट हॅज हॅपन कितें जालें तेन्ना सो मागीर हांव जेन्ना बाबा सिंधिता येयलो तेन्नाच पावलो हांव बाजारान गेल्लो मातशें बँकाक काम आसलें म्हाका सो मागीर रोजी हांवें सांगलें तूंच टेस्टिमनी दी म्हण कित्याक तूं सारकें विटनेस अशें म्हण त्या टायमार आनी तें इतलें भियेल्लें तेन्ना आनी तेजे आकांत तेणे चोयला न्हू हांव मागीर पावलो सो हांवें तो टायम चोयलो ना म्हणल्यार देवान तेका परत हें दिलें तेन्नाच पावलो म्हणल्यार तेन्ना मुगे भावान म्हाका सांगलें तूं आहलो जाल्यार तूं पडटालो म्हण घुंवडेन म्हणल्यार इतलें हॉरिबल सिट्युएशन जालें म्हण सारकें कळ्ळें न्हू तो जोर तकलेर मारलो तेजे ब्रदर तेन्ना सो आमकां म्हाका तो फेथ वाडोवपाक जेजून आमकां स्ट्रॉंग होय आतां रोजीचो बावाड वाडला तुजोय वाडला कित्याक आतां रोजी आतां तुका आनी कांय आतां कंप्लेनिंग करना तें आतां जाणो की आतां देवान ताका दाखयला म्हणून आतां तुमी आतां गोड जालाय वय की ना होय गोड जाला प्रेज गॉड जेजू कार्गा सारकी स्ट्रॉंग टेस्टिमनी दिली अशी देवान आमकां सारकी
आम्ही देवाडना पळय कितले पाटी देव आमकां कितें शिकोवंक सोदता आयकात बरे भाशेन. हो म्हजो भाव फ्रँकी आनी ताची बायल रोजी तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. ती फकत मागणे कोत्तात, पेज कोत्तात, मिसाक वेतात, सगळें कोत्तात, बरी मनशां. पूण ते देवाच्या उतराची सोजमणी नासली. पूण आतां म्हज्या भयणी रोजीचो भावार्थ वाडला, देवान तिका दाखयला. हो तो भुरगो इतलो सीक आसलो, ताका मोन्नांतल्या तोडीन तो ताका पोत्तून पुनर्जोन केला. आतां तिचो भावार्थ वाडला. ती ज्या भावार्था वरवीं आतां गोरकाराचो भावार्थ वाडला. आतां तो म्हणटा तूं उलय हांव आयकतां. पळय आतां चेडो पासून उलयता. म्हाका दिसता डिलिव्हरीचो टायमूय पावला आतां. पावला ब्रदर एनी टाइम जावपाक शकता. सो नाव मी बिलीव करता लायक डिलिव्हरीचो टाइम पावला म्हणल्यार म्हाका कांयच पेन बसून ना ब्रदर. लोकांक दिसता म्हाज्या तोंडाक चयल्यार डिलिव्हरीचो टाइम पावला म्हणल्यार हांव सुसेगाद हा ब्रदर जेजूच्या नांवान. तो रोजी तूं सुसेगाद कित्याक हाय? कित्याक तुवें तो स्क्रिप्चर गॅलेशियन्स 3:13 म्हणटाय की ना तूं? व्हॉट डज गॅलेशियन्स 3:13 गॅलेशियन्स 3:13 कितें म्हणटा? ब्रदर तुवें म्हाका ते सांगलेलो स्क्रिप्चर. What is the scripture? I am redeemed by the curse of the law. You are redeemed by the curse of the law. जेजून म्हाका त्या शिरामांतली निवारल्या. सुटका दिल्या. म्हणटच त्या शिरापा वरवीं आतां त्या शिरापा वरवीं आतां एक बायल एक जी आतां गर्भेश जाल्या तिका इतली दूख आता, मॉर्निंग सिकनेस जाता, हे दुखता, पाठ दुखता, खूप त्रास जाता. कांयच जायना कित्याक जे शिराप आसले त्या देवाच्या उतरांतले शिराप पयस जाला. आतां तुजी सेकंड डिलिव्हरी एकदम सोपी जातली, इतली इजी जातली. करेक्ट? जेजू कारगा. आनी पळय आतां एक म्हयनो पयलीं रोजी म्हणल्यार रोजी एवरी वरीड रडटा, कितें जाता, कितें हे फ्रँकी करता, कोण भुरगो कितें करता, सगळेचेर चोतता. आतां तूं एकदम शांत आनी टेस्टिमनी जाय. हे कळ्ळें जालें? देवाच्या उतरा वरवीं तुका स्वत पडलें आनी त्या स्वता वरवीं तुका आतां सुटका मेळ्ळी. सिस्टर मारिया बी म्हाका जायते देवाचे उतर दिताली ब्रदर. Praise God. Praise God. आयज पासून जेजू कारगा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All right. कोण हा आनी? Praise God. Praise God. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता न्हय तेन्ना आमकांच फायदो जाता. जे आमी सांगता सगळे सोबे माजार देव आतां ह्या वेळार देवाची टीव्ही चालू आहा. जेजूची टीव्ही, स्वर्गीच्या बाबाची टीव्ही आतां चालू आहा. सगळीं ती ह्या वेळार पळयतात कोण गोवायकी दिता, कितें आमच्या जिवितान घडलां, ताणें तें कितें केलां आमच्या जिवितान तें तो आयकूंक सोदता. आपली मोहिमा देवाक मोहिमा दिवंकूच जाय. तर आमच्या जिवितान कितें घडलां जाल्यार आमी ओगी रावपाची गरज ना. आमी ओगी रावंक जायना. आमी म्हणूंक जाय सगळें देवान केलां. जेजू कारगा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. तर कोण हा गोवायकी दिवपाक? जाणय भाव भयणीनो, 3-4 दीस पयलीं एक सिस्टरीन म्हाका फोन केलो. म्हणून आली पळय म्हजो हिमोग्लोबिन एकदम लो हा. 3 हा. नॉर्मली 12 जावंक जाय. तिका 2 भुरगीं हा, गोरकार हा. आनी ती म्हणून आली ब्रदर हांव नको, म्हाका ब्लड ट्रान्सफ्युजन कोत्ता, कितले पाटी ब्लड ट्रान्सफ्युजन कोत्ता, हांव इस्कोलाक आतां वचोंक ना, इतले त्रास जाता आनी हांव नको आतां कितें करपाचें. ती सावथ गोवा रावता. हांवें तिका सांगलें तूं येताय हांगा नॉर्थ गोवा येताय, हांव बस्तोल्यार रावता, येताय तूं? ती म्हणून लागली बरें ब्रदर हांव येता.
आणि पोर ती तिचो गोरकार सामकी साऊथ गोवांतल्यान मडगांव पयस हांव नकळो खंयच्या गांवांत ती येयली 4:30 सुमार सांजची आणि 4:30 म्हजी क्लास चलता 4ची क्लास काबार जाता 5:30 4:30 ते 5:30 ती आतां झुमाचेर आयकतात पूण 5:30 क्लास जाल्या उपरांत ती येयली दारा आनी भाव भयणीनो उलयता तेन्ना कळ्ळें की कितें तरी इस्कॉलान ती इस्कॉलान शिकयता कोणें तिका कितें थोडें कितें जालें इस्कॉलान एका दुसऱ्या प्रोफेसरा बरोबर तो कितें करतालो तिणें सांगलें तूं अशें कितें करता ताका इतलो राग येयलो आनी तो म्हणून तुका दाखयता म्हणून लागलो तो म्हणून तिका दाखयता थोडे म्हयने पयलीं ताच्या उपरांत तिका हें कॉमेस जालें तिचे पयलीं तिचो गोरकार तिची सासूमाय कितें गाडयां कडेन घेताली कितें तरी कोत्ताली ती ल्हान आसतना कित्याक सोजमणी नासली कोण तरी सांगता हें कर तें कर कोण घेता जेन्ना ती सांगतात तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणटा अरे बाबा हें सगलें तांकां आनी सोजमणी दिवच्या पयलीं तांकां सोजमणी मेळोंक जाय देवाच्या उतराची कितें घडलें जेजू केलां आमचे पासून पुरसार को आमच्यान पवित्र आत्मा आपणाक जाता ही सोजमणी दिली आख्खे फामिलीन ती सोजमणी घेतली जेजूक आपलो सोमीत देव सर्वंटार म्हणून मानून घेतलो आनी त्या वेळार ती आतां एके भाशेन जो तिका त्रास आसलो म्हणजे तिका ते पोजेशन ऑफ इवल स्पिरीट आसलो तो मॅनिफेस्ट करूंक हालोवंक लागली कितें करूंक लागली पूण त्या वेळार कितें जालें पवित्र आत्म्याच्या आदारान तिजी डिलिव्हरन्स जाली तिजी डिलिव्हरन्स जाली घरकाराची जाली भुरग्यांची जाली भुरग्यांक पासून तिच्या भुरग्यांक खूब त्रास जाताले नो इम्प्रॉपर पिरियड्स ती भुरगीं आतां कॉलेजीन येतात नो आमचे बायलांक यू गेट द नॉर्मल पिरियड्स तांकां कांय जायना म्हयन्यांक ऑल इरेग्युलर कितें तरी त्रास जाता प्रॉब्लम विथ द थायरॉयड ग्लँड गोरकाराक किडनीन स्टोन्स आहा कितें तरी त्रास आहा तांचे कितें कांयच जिवितान सारकें जायना सोयताना खूब त्रास आहा तांचे खूब त्रास करता जिवितान सगळें ब्लॉक हाडलें तें त्याच वेळार उक्तें जालें तांचे डिलिव्हरन्स जाली आख्खे फामिलीची आनी कितें जालें तिका सुटका मेळ्ळी तिका शांती मेळ्ळी तिका पिकोणी मेळ्ळी तिका तिची आख्खी तोपली फोडटाली ती सगळी पयस जाली शांती मेळ्ळी गोरकाराक स्टोन्स इन किडनी आसली इतली दूख आसली शोल्डर फ्रोज जाले ते सगळे सुटले आनी 2 चलये ज्यो आसल्यो तांकांय पिकोणी मेळ्ळी सगळे जे त्रास आसले तो हेवीनेस आसले ते सगळे गेले आनी भाव भयणीनो 2 वरान ही फामिलीक देवाच्या उतर सोजमणी मेळून सारकी सुटका मेळ्ळी पवित्र आत्म्यान काम केलें आनी हे भाशेन कितलो लोक आसा आमच्या गोंयांत कितलो लोक आसा ह्या संवसारान जो आजून देवाचें उतर नको मागणी कोत्तात तेच कोत्तात नोवेना कोत्तात खूब देवस्पण कोत्तात पूण उतराची सोजमणी ना म्हणून आजून देंवचार ताका त्रासान लागतात देंवचाराक भिरांत ना लोक मिसाक वेता तो इगोर्जेन वता ताका कसलीच भिरांत ना ताका एकूच भिरांत आहा कसली भिरांत आहा कसली भिरांत आहा भाव भयणीन ताका देवाच्या उतरावर उलोयन ते मेळ्या आत्म्या भायर काडूं देवाच्या उतराची ज्या बा भयणा भितर देवाचें उतर आसा देवाचें उतर रिगून आसा तांच्या काळजान ते दवरला त्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आदारान त्या मनाची नडसुणणी करतात त्या मनशाक सैतानान कसले त्रास दिवंक जायना तो भियेता कित्याक तें उतर जावन आसा आमच्या काळजान पूण आमी मागणें केलें खूब देवस्पण केलें पण उतर ना जाल्यार देंवचार आमचें सगळें निसणपण करतलो देखून गरज आमकां उतराची तें उतर सजमणी घेवन तें उतर आमच्या काळजान रिगून आसूंक जाय तें आमच्या काळजान किल्लोंक जाय तें किल्ल्या उपरांत तेन्नाच की आमी ती बरी फळां दिवंक पावतले बरी ओत्मीक फळां मोगाची फळां भावार्थाची फळां आनी ही आतां आमच्या बाय रोजीन आमकां आतां एक गोवायकी दिली ताका उतराची सजमणी नासली पूण उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आतां देवान तिच्या काकुती वरवीं तिका ती दाखयलें आपल्या पुताची पिकोणी दिवन आतां तिका भिरांत ना ती गोरबी आसा पूण तिका भिरांत ना केन्ना जातलें केन्ना आयज फाल्यां ती म्हणटा हांव तयार तेच भाशेन भाव भयणीनो ही जे फामिली येयल्ली ती तांकां उतरा वरवीं आतां पडलें पवित्र आत्मा येयलो भितर सजमणी मेळ्ळी आतां ती गोठा पिकोणी मेळ्ळी ब्लड टेस्ट जालो आतां ती बरी न्हिदता सगळें बरें जालें
सगळी पेकोणी मेवली आनी देखून भाव भयणीनो आमी जी देवाचें उतर आयकता फकत म्हाकाच पेकोणी मेवली म्हजेंच काम जालें ही जावन आसा आमची ही जावन आमची गोवायकी वय देवान आमच्या जिवितान केलां पूण आमी आतां देवाच्या उतरान रिगून आसा हे उतर आमी कोणाक दिता हे कोणाक आमी सांगता तांच्या गोवायकी वरवीं तांच्या जिवितान कितें घडटा कितें बरें घडटा आमी जेन्ना ते बी घालता दुसऱ्याच्या जिवितान ताचे ती फळां वा तें पीक आमच्या जिवितान येतलेंच गॅरंटीड येतलेंच पूण की आमी दिता काय तें उतर दुसऱ्याक आमी दिवपाक तयार आहा आयज आमी आमची गोवायकी दिवपाक तयार आहा आमी उबी दिन येता आमची गोवायकी दिवपाक हे आमी आमकांच विचारुया बुधवाराच्या जेन्ना आमी येता ह्या वेळार आमी दिवपाक येवया एक एकलो दितलो आपली गोवायकी आमची जी क्लास आसा इतली मोलादीक जातली सगळो लोक गोवायकी दीत जाल्यार इतली आमचो भावार्थ वाडटलो एकामेका वरवीं एकामेकाची गोवायकी घेवन सदांच आमचो भावार्थ वाडटलो देखून भाव भयणीनो उतर जे आमी आयकता हे आमच्या काळजान रिगून धरून ताजी सजमणी घेवन कितें सजमणी मेळना जाल्यार आमी विचारुया अरे ब्रदर तुवें कितें म्हणलें म्हाका सजमणी ना ओगी रावत जाल्यार तें उतर आमी आमच्या कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें पूण तें पाळूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना बुधवारा सदां आमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आजचें ताचें व्हडल्या प्रिचराचें पूण तें उतर आमी पाळी ना जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना देखून भाव भयणीनो गरज आमकां त्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर पाडून ती परीक्षा येयल्या उपरांत त्या देवाच्या उतरान रिगून घट रावून आतां आमकां सगळें देवाचें फाव जावपाक हे आमी येवंक जाय ह्या जाग्यार आमची गोवायकी दिवपाक आमेन 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 जेजू कारका तर कोण हा आयज आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक बाय मारिया जेजू कारका आणि कोण हा टेस्टमनी दिवपाक प्रेज गॉड हा सिस्टर हांव दिता ऑस्लीन बाय ऑस्लीन सांग प्रेज गॉड ब्रदर कित जालें जाणा तूं हांव एक प्लॉट घेता न्ही सो ते प्लॉटा तेगे एरिया चड आहा सो तो म्हणपा लागलो TCP तुका लायसन्स दिवपा ना आनी तो म्हणपा लागलो सब डिविजनाक घाल हांवें म्हळें चोय म्हाका अर्जंटली जाय ते सगळे राटआवट करून जाय कित्याक पावर ऑफ एटॉर्नी मनीस वयता ही इज सपोज टू फ्लाय सो हांवें म्हळें आरे भाशेन म्हाका बेगीन जात जाल्यार चोय रे म्हण आनी हांवें देवा इतलें सांगलें आयजया 54:17 तुजे आड घडलोल्या कसल्या हात्यारांक केन्नाच एस मेळचो ना आनी हांव तें मुडीत रावलें सो मागीर तेगे म्हाका कॉल येयलो तुगे 4 मीटर रस्तो दाखयलो आहा तो 6 मीटर दाखोवपा पडटो म्हण जाल्यार तुगे पास करून दितो म्हण मागीर हांवें बेगीन वचोन ते एक सर्वेयरा मेळ्ळें आनी तें सगळें केलें आनी हांवें म्हळें सायबा जेजू आतां तूं मुगे काम कर हांव जाणा तें जातो म्हूण आनी हांवें म्हळें जालें मागीर ऑलरेडी सो तो TCP ऑफिसर म्हणपा लागलो तुगे जाता म्हणजे तो सर्वेयरान म्हाका कॉल केलें TCP ऑफिसरान आपणा मेळ्ळी लेटर हें मेळ्ळी NOC मेळ्ळी दॅट यू कॅन सेल द प्लॉट म्हणजे द ओनर कॅन सेल द प्लॉट आनी तो ओनर मुगे ग्रँडफादरूच सो सगळ्यो राटावट ते म्हाका कोच पडो ऑन हीज बिहाफ सो हांव त्या आर्गां दिवपा सोदिता मुगे सगळें काम जालें म्हूण TCP म्हाका NOC मेळ्ळी म्हूण सो दॅट आय कॅन गो फॉरवर्ड वीथ द बायींग ऑफ प्लॉट जेजू कारका प्रेज गॉड कोण म्हणटा आमकां आमी कितें दिवंक जाय कोणाक ब्रायब दिवंक जाय जेन्ना जेजू आमचे बरोबर हा जेन्ना आमी ताचे उतरान रिगून रावता देव त्या ऑफिसराच्या काळजान त्या मनशाच्या काळजान होय बिरान घालता होय घालता त्या आमच्या म्हज्या भुरग्यांचें काम करूंकूच जाय ठीक ना आनी एक ब्रदर मुगे आयज कितें जालें हांव मारगांव गेल्लें सो मारगांव येता आसतना हांव चलयतालें बायक आनी हांव म्हणजे घार पावपा जाय मागीर आफ्टरनून तें म्हणजे घार पावप मातशें फास्ट आहलोलें फास्ट म्हळ्यार चड फास्ट आसना 43-40 बी आसता स्पीड आनी हांव अशें करून
गायन म्हणीत येताले देवा म्हज्या देवा म्हण आनी देवा उतर मगे तोंडाद काट तेन्ना म्हज्या मुखार एक नाल पडलो सो कितको म्हाका देवान साल्वार केलो उतर काटांच सो नाल पडलो स्कूटर चलयतना म्हज्या मुखार पडलो म्हज्या मुखार मुजे पडो ना म्हणून तो लाडसाळ मेवले तुका वा नाल मेवलो ना तो हाली तो भितर काय आसा ना तेजे सो देवा आर्गा प्रेज गॉड आज बुडवे आयले आणि त्या नाल्लाक पयलो उडयलो सकल हय मुजे पडपाचो देवाचे उतर काडटा पावर हा Yes. Amen. Praise God. Praise God. जेजू कारता या आम्ही विसरता न्हू भायर वचले ना ते काय बरी गवायकी दिली त्या पेपराचे पास जावपाक आणि दुसरे जे तो नाल पडलो आम्ही म्हणटा अरे नाल पडलो तो फुडेच पडलो काय जावना पूण देवाचें उतर ना जाल्यार देवाचे आज बोडवे तिका तो साल्वार करिना जाल्यार तो नाल तिच्यान पडोंक जातालो आनी नाल जर पडत जाल्यार तोकले वयतान स्कूटर चलयता जाल्यार कितें जातलें थंयसरूच मनीस काबार जाता गाडी पडटली आसली कितें जातलें आसलें पूण देवाचें प्रोटेक्शन आज बोडवे आसले थंयसर वयकिना देखून ती आयज गोवायकी दिता कितें देवान केलें आपल्या जिवितांत जेजू कारता प्रेज गॉड प्रेज गॉड ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू जेन्ना आमी सदांच विश्वासी रावता आमी केन्ना चिंता अरे ते कांयच न्ही ते जर फुडें पडलो जाल्यार म्हाका आनी पडलो जाल्यार म्हाका आडसण मेळ्ळें जाल्यार तेन्ना हांव गोवायकी दितलें पूण तो नाल फुडें पडलो तकलेर पडोंक ना कांय जावंक ना आनी ती आयज गोवायकी दिता जेजू कारता प्रेज गॉड ह्यो ल्हान वस्तून आमी विश्वासी रावता देवाक आर्गां दिता देवाक तें मानता जेजू कारता देव बरें करूं बाय वजलिना थँक यू वेरी मच थँक यू ब्रदर आमगे टेस्टिमनी प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड ही टेस्टिमनी आता गोंयची न्ही ही टेस्टिमनी आता गाल्फांतली सारकी ब्रदर गोंयची ती ब्रदर हांव न्हू गोंय न्हू आमकां घरा बील येतालें लायटीचें लायक 8,000 बील येतालें 8,000 bill येतालें every month. So I last time गोंय गेलें तेदोना I thought like हांव solar घातो म्हण गॉडाक कित्याक काय म्हणे 8,000 is too much. And I thought like I'll do. मागीर when I विचारलें न्हू कोणाकोडे अशें कोन्न कॉन्ट्रॅक्टर ते कोण आसताय तेंकोडे so ते म्हणूंक लागले 5 lakhs to put the solar for the house. And with my financial situation at the moment, I was not very good with that amount. So I म्हळे बरें जावपा ना. So आनी म्हाका बाबा म्हणूंक लागलो मम्मा तूं आतां न्ही हे पयशेंक इन्वेस्ट कोनाका let's see once आपूण आपल्यागे हेजेर सेटल जालो then we will see. So I said okay आनी हांव पोतून कतार येयलें ब्रदर आनी बाब आमगे धाकलो रावतालो आनी आतां म्हण तूं दोगांयनी आहाय ते पूण पयलीं एकलो आसतालो and then we used to get the same bill 8,000 and then this time when I came back to Qatar and I said Lord आतां तें solar 5 lakh सांगिल्लो न्हू ब्रदर म्हाका हांवें म्हळें आतां ओके हांव काम कोता so I can pay that. मागीर हांव कितको हारी कोतोली. So I started praying over it. I told God, you know my financial condition. I cannot put that solar and I cannot afford it. तुई म्हाका ते help करूं जाय तो solar घालपा or you make a way for me. You know, brother, it's been 2 months now. We are we got in May amka. In July, we got 4.5. Suddenly, amka July 4,500 bill येयलें. So म्हाका मगे धाकलो म्हणूंक लागलो माशान हे म्हयने आमकां 4,000 बिल येयलां. So I said एश कितको तरी तूं लेस येयलें आतां पयलीं तर तुमकां 8,000 येतालें आतां कितें जालें सडनलीची तुमकां कोण जाणा माशान 4,500 येयलें. So I said praise God. 4,500 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 3,500 उणी जालें ना ब्रदर. So
Hello, am I audible? Yeah, Yes, 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 होय yes. ऐकू येता sister. So Kizale brother now this month and last month mungkin dakle mak baban mane my son went to UK. So daklo allalo. So to magala master e muinia bill foko 4,000 lagalo. So I said praise God, because it is like history, brother. So many years now staying there. Now it's almost 11 years we are in Kolwa. Otherwise we were in Paroda, so now we shifted. I took a house in Kolwa, so we are there now. So and I just want to apologize for that. To God, to say sorry to God. I forgot to tell this testimony last month. So last night when I was talking to Sister Maria, Fatima, I was talking to her on Monday, and I suddenly remembered. Holy Spirit reminded me how I forgot to testify about the electrical bill. Then yesterday what happened was, my son was near my mother and I was talking to my mother on IMO. And he said, Mama, this month also we got 2,500. So I said, praise God. I said, see how awesome he is. I said, he never fails. So he said, why? I went and did some work there. I also think I gave Vasta Laila. I said, sir, to give Vasta. I was praying to my God. I said, see, this is all my God's work. I said, to give Vasta Bistagel Dobya. Oh, obviously, I mean, what God is doing, you cannot ignore. I would then Devanich Kela, brother, Odes Azar be Relatanta, don't Winzale, and I believe God will give me that thing only. It is not going to go higher, but it will go more lower. By Praise Maria, God. by Fatima, All glory to by God. Fatima, Yeah, brother. Maga ek sang. 8,000 bill येताले तुझे आता फक्त ओडेज येता. मासो म्हाका स्क्रिप्चर सांगताय मुजो मीटर मासो बंद करता. Brother, scripture, no. Brother, see, you know, brother, what I said? Speak what I want to see. God said, don't speak what you see. Speak what you don't want to see. So I started speaking like that. Praise God, and it happened, brother. जेसु कारगा. मुठस भावणीनो ये बाय फातिमा जी गोवायकी दिल्या. आम्ही बरे भाशेन आयकला जाल्यार तुमचे बिल चोड येता जाल्यार तिका किने केला ते आमकांय फायदो जातलो. आयज तना तिका सांगता. तिने सांगला की जे तिका नाकाले 8,000 बिल येताले महिन्याच्या महिन्या कितली वर्सां आता? Yeah, 11 years, brother, 11 years. 11 वर्सां 8,000 बिल महिन्याच्या महिन्या येताले आता फक्त ओडेज येता. And brother, nobody was staying in the house. We were hardly there in the house. We were not there. So imagine. Kai holy light fridge, but that's it. And dakle deko mujbore Qatar astalo, brother. Only because of COVID don't astali to goye hanala to mujbore ko astalo. But still we used to get the same amount bill. Kedna less down, and I all give all glory to God. Maga exam, तुम्ही किती application केलने electricity department Nothing, brother. Nothing. I didn't approach anybody, brother. Nobody. Honda approach kelnam, brother. I approached him. And thank God kita approach करू नये तो हा झाल्यारी. So I only approached God. किती वाटता तुका सांगता टेक्निकल सांगता केन्नाय मिटराक फॉल्ट असता एक तुझो एनर्जी मीटर हा तो फॉल्ट असता आणि तो फॉल्ट आसा जाल्यार फास्ट घुंवता brother. Yeah, 5 hours sali, this thing was happening, so I'm complain kelole. Then kitkel zandu eilani new meter gailo. Yeah, new meter gailo. Pun new meter gailari same nale. Magyan keso faydo. Then you know, brother, 3-4 months back, I electrician appoinalo just to check what is wrong, why we are getting so much bill. And muge ek neighbor aha, brother, from Kavelosi. So, and to mak muge boini bashe mandita. So I teko baba sayene tu uncle ko ichar. And kitne zale amare brother, how teka approach kota. To muge neighbor aha to. He's like my brother for me. And I will always discuss with him anything and he will advise me.
सो तो म्हणो लागल मुस्ता तुमगे उमके कित किलो वॉट्स आहाय आमगे थोडे हाय आमके तेशें बिल मात कोलवा रावताय म्हणटोरी आम तेशें बिल येतोलें बिकॉज इट्स अ ट्युरिस्टीक प्लेस I will touristic place. So touristic place जाल्यार आमी आतां आनी हूंय रावताय जाल्यार आम तेजा because brother in our place in my mummy's place bill सा less येताय 1000 तेश कोन आनी आमगे हिंग सामकी आजरानी. So then I thought maybe because of the city they are charging me like that. But then brother see now it's nothing is impossible with God when we ask in faith. It's not only the scripture brother. If we ask it from our heart and we confess what we want to see, Dev te kota. Amen. Praise God. All glory to Praise God. God. Praise God. कित्याक जो जी तुझे किलोवॉट सारखे म्हणले टेक्निकल म्हणले किलोवॉट जो आसा जो चोड वसत जाल्यार तेन्ना तुझे बिल चोड येता आनी 12 आहा ब्रदर म्हणगेले 12 kilowatts. Praise God. But still brother thank dus मुगे neighbor ना मुगे आता हांव तुका सांगता मुगे neighbor तेंकाय बी तेशे गो बिल येता but तेंक मातशे सकयल येता. That is the thing because now everybody is complaining in Goa also now they are getting the bill chod etai mote. But praise God, all glory to God. It's finished. I don't have any more complaints now. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. म्हणजे आमी आमकां कसलो त्रास आसले आमच्या मिटराचेर ओ कसले मिटर आमचो धांवता चड दुसरे देवाचे उतर कितें म्हणटा जाणाय Proverbs 6:31 जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी वता चोदता म्हज्या जिवितान त्या उतरा वरवीं आतां चोराक आमी गोट धरता आनी जेन्ना आमी चोराक गोट धरता चोरान कितें करूंक जाय 7 पाटी आमकां ताजो वालोर दिवंक जाय. Brother, this is what I this same thing what you said now, sevenfold. I am confessing this script, this word. I always say that, Lord, whatever the enemy has taken from me in this 5 years, so 31. and tu maka in sevenfolds wapotun ditomon, and you will restore whatever I lost in these 5 years. This is how I sodan confess kota, brother. That is in Genesis 26, where Isaac Devan Uttar Dilolin, so it to stay in Gerar when there was famine. Proverbs 6:31 boya. Proverbs 6:31. Proverbs 6:31. Mhunllear 100 word 31. 31, yeah. Munni 5 gaila, Munni soto. Jesu karga. 31. 31. Hulabia. 31. In Spinach 6:31 this quarter. Munio 6:31. No, 5:30. 30 आणि 31 वाचया. 30 पहिलं वाचया. 30 and 31. Proverbs Mhunllear 6:30 and 31 वाचूया. किती गोष्टी गेली. फकत आपल्या पोटाची भूक मारूंक चोरी करतल्यांक लोक व्हडली खास दिनात. तरूय तो चोरयेक सांपडलोलो जाल्यार ताणे 7 फावटी फारीक करचें पडटा. आपल्या कुटुंबाची दौलत ओगडावपाची पडटा. जेजू कारगा म्हणजे या स्तोत्र या म्हणण्याचो अर्थ कितें पळय भाव भयणीनो आमचो दुस्मान कोण आमचो दुस्मान कोण आमचो दुस्मान सैतान तो चोरता तो आमच्या घरांनी आला चोरपाक तो सैतान न्ही तो आत्मो जो त्या मनशाक भितर हा तो चोरपाचो आत्मो तो जावन आसा तो आत्मो जो चोरता तो आणि जेन्ना त्या आत्म्याक आमी गोट धरता तोय गोट धरता देवाच्या उतरा वरवीं तर आमचे बाय फातिमाचे बिल जे आणले ते वाडत वताले 8,000 तो कोण चोरतालो देवचार चोरतालो पण देवाच्या उतरा वरवीं त्या देवचाराक तिणी गोट धरलो आतां जे ताणें चोरला तिच्या जिवितान देवाच्या उतरेन तिका गोट धरला आतां टाइम पावलो तुज्या बाय फातिमा तुका 7 फावटी जे चोरला ते तुका परत दिवपाक
Amen. Praise God. Amen. Praise Jesus. Praise God. Praise God. फकत Hallelujah. बिल कमी झालं म्हणून तू फकत इतली खोशी जाय नाका. तू खोशी जाव कित्याक अजून तुका मेवपाचें आहा. 7 पावटींचे चोल ना ते. म्हणजे 8,000 minus 2,500 म्हणजे सुमार कितले 5.5 5,000 7 5 35 Yeah. per month for Yeah. 11 years. तू पळय आता मातशी तयार राव तुझे कोणी तरी येतले पटकून. पळय आता पळय Praise हसता God. All glory to God. Amen. आता हसंक लागतले आम्ही. Praise God. Yeah, brother. Praise God. He can do everything, brother, and he's able. होय आमच्या जिवितान Nothing कशें is जातले. impossible with होय आमच्या God. जिवितान कशें जातले. आमी समजता की देव येतलो फाल्यां आमच्या बँकेन कोण तरी ट्रान्सफर करतलो. ना तशें जायना ते. आमच्या जिवितान कशें जाता भाव भयणां जाणय. आमची सावूत बरी जाता. जे आमच्या जिवितान आमी पयशे वेगळायता आमी इतले वस्तू आमच्या तोडटा फुटता मोडटा ताजेर आमी पयशे दिवचे पडटा. हे सगळे बंद जाता. हे जे आमी इतली वर्सां आमी करीत आहा ते आता करपाची गरज ना. कित्याक आतां ते आंच बडय येता घट करता. ताका आतां पयशे दिवपाची गरज ना. तेजे उपरांत आमची सावूत बरी जाता. आमकां आमच्या कामाचेर आमकां प्रमोशन मेळटा. आमच्या भुरग्यांचे बरी सर्वीस मेळटा. तांचे बिझनेस बरें चलता. देव आमकां 7 पावटी ताच्या उतरा वरवीं दिवचेच पडटा. कित्याक चोराक आमी देवाच्या उतरा वरवीं घट धरला. बांदता. Praise God. Exactly. हेजो कारण Praise God. Thank you, Jesus. आणि जितली आमकां उतराची सजमणी मेळटा जितले आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतना देवाचे उतर म्हणटा आमी कितें करता त्या चोराक घट धरता. ताका बांदून दवरता. जेन्ना ताका बांदून दवरता आतां आमचो टायम पावलो 7 पावटी आमकां तेंचे चोरला ते परतून मेळोवपाक. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Praise Jesus. Thank you, Jesus. All glory Thank to you, God. Jesus. Everything is for His glory. आणि कोण हा? बाय फातिमा आणि घेऊन जाय आणि एक हा? ना. Praise God. Wow. Renuka, praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By Jacinta, Renuka उपरांत तुम्ही, okay? No problem. Praise God. By Renuka, चल. mak धाकटी दिवपाची हा टेस्टिमनी. अरे बाबा धाकटी ओळली तू दिता म्हणून ब्रदर सांगता. Testimony. या कि जाल्यार संडे आमी मामी थिंग वयताय मिसाक आनी थिंग दोतोन वता मागीर हिंग ती रावत थिंग दोतनी वचनाय भुरगीं. सो संडे आमी थिंग दोतनी गेली जाली आनी बाबा हांव बिजी उरलें फाटल्यान रांदपान हो पेरी रूच गेला आनी उडकी मारूं लागला हांगा. ओ उडकी मारलो टायर्ड जालो मागीर जालें बरें हांव मेली संडे रातीको हांव मेली घरा आनी मंडे जालें काल ट्युजडे जालें. ओ सांगलो ना 2 दिसनी तेगे जांगडा सुजली दोनी हाटी उडकी मार मागीर ऊंच गेला आनी गोळो मारता आनी उडकी मारता सकला. मागीर आयज म्हणून लागलो आपूण इस्कॉला वचना आनी म्हाका सांगलो ना की जाल म्हण आपणा अगो 2 दीस इस्कॉला गेला आनी आयज सांगता आपूण वचना आपणा जायना हूंय आपणा दिमी भितर दुखता. मागीर म्हण की जाल रे म्हळ्यार ना आपूण तूं तेश काम करता जायश आपूण उडकी मारता हूंय. मागीर त्या दिमे भितर कितें दुखोंक लागलें चलोंक जायना म्हणून लागलो. मागीर हांवें कितें केलें म्हळ्यार हांवें ते स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड ते म्हणलें आनी मागीर ते लॉर्ड क्रावन वता तेगे पांय घायलो थिंगा आनी हांवें ते मागणें म्हणलें आनी तेगे दिमेर नील हात दवरलो दिमेर आनी म्हणलें आनी मागीर इस्कॉला धाडलो वच म्हणटो आतां इस्कॉलाक कांय जावपा ना. मागीर आतां घरा येयलो आनी आतां तो ट्युशनाक गेल्लो हांव रावतालें टेस्टिमनी दिवपा म्हणजे स्कुला सोयले तेदो अल्टरनेट जाल्यार आहा म्हण बरें तेणें मागीर आतां तो ट्युशनाचो आतां आयला म्हण हांवें दिवं ना मागीर आतां जाल्यार सारकी कंप्लिटली बरी जाली रे म्हळ्यार वय बरें जालें मागीर. Praise Jesus. हांव मातशें भिलोलें म्हणजे दिमे भितर आडकी जालें अशें म्हाका दुसरे थॉट येयले म्हळ्यार मागीर हांवें मागणें हात दोन केले म्हणटरी ओके मागीर हांव बिलीव जालें म्हणजे अशें करून जाता बस. तुवें आतां दोतोरा कडेन व्हरोंक ना ताका एक्सरे काडपाक हें करपाक ना कांय कोल ना जेजू कडेन व्हेलो ताका.
हय आयज पयल म्हण हे मेडिसीन यूज करूया आनी मागीर चोया म्हणलें. मागीर तो आतेयल्या सांगता सायकल घेवन गेलो तो, तरी हांवें म्हण तूं सायकलीन वचोन चोय जाता की जाता. मागीर कांय ना पूण कंप्लिटली बरें जालें म्हाका सांगता आतेन. Praise God. पाय सुकुराक सांगले ना सुकोराय फोन आतां फाल्यां इवनिंग एका आफ्टरनून. ताका फकत टेस्टिमनी दिवपाची. ते काय सांगलो ना ते खबर ना. तो मागीर म्हणजे पयलीं हांव तेजेर बाबाच्या तापल्यातून ना कितें कितें अशें करून उडकी मात्र मुसो न्हू देवान तुका एक एक पाठ दिल तो घोरचें म्हळें देवान दिल तो सार सांबाळूं जाय बी म्हूण पयलीं ते काय तापयलो. आनी मागीर तेगे हें केलें प्रेयर केलें. तेका सांगलो ना कित्याक मागीर तो आनी बेश्टो मागीर हें कोत्तलो म्हणजे तूं चोयल ना तेका तेश कोन्न सोडटा. तुजोय बावाट वाडलो आनी तुज्या चेड्याचोय बावाट वाडलो, होय की ना? हय दादा आनी एक एक नवो नवो सौदाद येता पळय आमकां. प्रेज जीसस. प्रेज गॉड. ब्युटिफुल. जेजू कारगां. पळय आमी जेन्ना जेन्ना आमी दोतोरा कडेन वता आनी मागीर म्हणटा दोतोरान हें केलें ताणें पिल्लां दिलीं हें केलें जालें वय दोतोरा कडेन. पूण जेन्ना आमी दोतोराक सोडून आमी जेजू कडेन पयलीं वता मागणी करता आमची त्या उतरां वरवीं. आनी तुवें आतां स्क्रिप्चर सांगलें सोरेस्पदाचो आत्मो म्हज्या चेड्याचेर आसा, ताका अभिशेक केला, ताका मोगान बोलला, ताका सगळे सुटका दिला. आनी जेन्ना तुवें मागणी केलें चल इस्कोलाक वच बरो आहाय तूं. गेलो येयलो ट्युशनाक गेलो आतां बरो जालो. आतां तुजो बावाट वाडलो. आतां म्हाका दिसता तूं आतां एक क्लिनीक कॉमेस कर जर भायर तुज्या घरा. वय वंडरफुल. प्रेज तेंच म्हणला ब्रदर हांवें सर्वेस्पराचो आत्मो ते जेडनाचेर आसा म्हूण देवा तें 2 दीस जाले तेंच म्हणटा हांव. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू कारगां. आतां आनी आमकां सुकोर नाका आतां आमगेर रूख आहा. जीसस. आमगे सुगीर बाब केन्ना येवपाचो? तेगे डिसेंबरा आसतात सांगलो ना पूण डिसेंबर आहलो तेगेलें कॉन्ट्रॅक्ट. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. देव बरें करूं बाय रेणुका. बाय जसिंता तूं सांग. प्रेज गॉड. मुगे चेडू आसा न्ही तेका फेब्रुवारीन ना अचानक तेका खूब कॉफ जाली आनी तेका बिलकुल तेका हें इसोर पडनासलो. सारको सारको कॉफ येयत रावतालो आनी इतले फोर्सान येताले की तेका खूब त्रास जातालो. मागीर कामाचेर बी गेल्यार पासून तेका खूब थिंगाय त्रास जातालो आनी तेका लिवूय घेवपाक जायनासली घार बसून मातशें बरें जाता म्हूण रेस्ट घेवपाक. मागीर तेणें 2-3 डॉक्टरां कडेन गेलें पूण तेंचेय तेका एकल्याचें मातशें बऱ्याक पडलें मेडिसीन आनी 2 दोतोरांचें इतलें बऱ्याक पडोंक ना. मागीर तेका तें पोत्तून एक पावटी गेलें ते ज्या डॉक्टराचें तेका ट्रिटमेंट बऱ्याक पडलो ते कडेन आनी मागीर तेणें सांगलें तूं कितें एंडोस्कोपी कितें तरी कर म्हणून. आनी ते तुजे एसिडिटीक लागून जाता, तुजे स्टोमकचे माउथ ओपन जाता आनी कितें कितें जायते कितें सांगलें आनी एंडोस्कोपी करूंक सांगलें. हांवें म्हणलें आतां पुरो जालीं तुजे मेडिसिन्स आनी डॉक्टर्स इनफ. आतां तूं म्हणलें फकत देवाचेर विश्वास दवर आनी अशें प्रेयर कर की द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, गॉड्स फेवर इज अपॉन मी. प्रेज गॉड. आनीक तेका सांगलें बिलकुल आतां डॉक्टरांचें हें तूं हें दवरनाका विश्वास दवरनाका. फकत तुका देव बरो करतलो आनी ते आनीक एक केला आनीक एक स्क्रिप्चर आसा तें सांगलें जेजू हांव तुजें मांस खाता, हांव तुजें रगत पियेता, म्हाका तूं म्हज्या भितर जियेता हांव तुज्या भितर जियेता तें सांगलें आनी तें कोत्तालें ते स्क्रिप्चर्स म्हणटालें सारकें सारकें आनी हांवूय म्हणटालें तेका लागून आनी नाव शी इज मच 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 बेटर. थोडें जेजू कारगां. म्हणून बाय जसिंता हें करून हें मागणी करून देवाचें उतर सांगून ताका जेजू तुजें मांस खाता तुजें रगत पियेता हें सगळें स्क्रिप्चर म्हणून आतां तुजो बावाड कितें जाला? आतां तुका डॉक्टरा कडेन व्हरोंक जाय तूं आतां हांवें तेका केन्नाच सांगलें आनी डॉक्टराचें नांव काडनाका बरें जाय. आनी तेकाय ते पर्सनली दिवंक जाय आसलेली टेस्टिमनी पूण तेका टायमूच मेळूंक ना. तर हांवें म्हणलें आतां हांवूच दितलें.
जेजू कारगांव. Beautiful. जेजू कारगांव. देव बरें करूं बाय आणि जसिंता. ते बी सांगले तेका 1 Peter 2:24 जेजून माझे सगळे सिकनेस सगळे आपणाचेर घेतला आणि तो सगळे क्रॉसाचेर हे केलं आणि आम्ही बरी आसा 2000 वर्सापासून आमकां काय सिकनेस ना. जेजू कारगांव. पण बाय जसिंता तुवें आतां पद क्लासीक दोनपारचे 2 शुक्रावीस बंद केले घेवपाचे. तुझे टायमिंग आता तू 2 स्टार्ट केला मुस्ता मोदे मातशे कन्फ्युजन जाल्ले म्हाका. ओके. 2 o'clock you started no brother. वय शुक्रावीस 2. होय तेका लागून मातशे थोडे प्रॉब्लेम जाता. ओके. Sorry, I will try my best to start again. Good. Brother, recap करूया रे. Hello, brother. Rosaria. Sister. Testimony, huh? Sister, ओय धाकटी एक जोनासाची टेस्टिमनी दिता. अच्छा. बाय रुसाय सांग. Praise God. Brother, तो आमचो बाबा तो डॉसन. ओय डॉसन ओय. डॉसनाची सांगता. डॉसन शिकना हालो. आतां प्रेयर देवाचे तोर घेवन प्रेयर करून आतां ब्रदर शिकता तो आनी आतां टिचरीनय सांगला तो प्रोग्रेस करता म्हणून स्कुलान. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. आणि डॉसन आपल्या भावा पासत मागणी करता की ना. ओय करता ब्रदर तो. डॉसन टिचर हा ताका आपोय म्हणून ताका विचार कितें मागणी करता ताका शिकयलें ते. ओके ब्रदर. हॅलो डॉसन. बाबा. हेलो ब्रदर. तू जोनासा पासत कितें मागणी करता रे बाबा. What scripture you are saying for your brother, for Jonas? Jonas is the body of Christ. Satan has no power over him. Wonderful. Praise Jesus. Wonderful. Thank you, Jesus. Wonderful. ये दोग भुरगे फॅमिली हा हांगा विलिस्टन इन UK. आणि प्रेज गॉड आता आख्खी फॅमिली देवाच्या उतराना सगळे सॉल्दात जाल्यात तिथून आता. Wow, praise Jesus. Praise God. जेजू कारगांव. जोनासागे सांगो. ओय जोनासाकूय खूब प्रॉब्लेम जाले डिफिकल्टी जाले तेका स्कुला लागून. पयलीं म्हणल्यार हिंगा आमी UKन आहाल तेन्ना तेका 3 years कंप्लीट जावनाय म्हण तेका स्कुलान घेवन आहालो. तेका तेचो बर्थडे ऑक्टोबरान. सो हिंगा बिफोर सप्टेंबर 3 जावपा जाय. सो तेका लागून तेका हिंगा एडमिशन जावना. सो 3 years 3 वर्सांचे तेका एडमिशन हिंगा मेळोना. मागीर आमी गोंय गेलीं. गोंय आमी थिंग गेलाय तेन्ना लॉकडावना लागून थिंगा कोविडान स्कूल बंद जालीं. मागीर थिंगाय तेका 2 वर्स तसो उरतो. 3, 4 आतां 5 तेका. आतां आमी हिंगा पोत्तून हिंगा येयलाय मियान 2 वर्सांनी गोंय रावन. मागीर आतां हिंगा UKनूय आमी तेका आमच्या स्कुलान हिंगा तेंकोन आहा त्या स्कुलान पयलीं आमी एडमिशन करपा लागून गेलोलीं. पूण तेका उलोवपाचे प्रॉब्लेम आहा. तो कम्युनिकेट बीन कोन्ना म्हणून तेका सांगलें जावपा न्हू म्हणून एडमिशन. मागीर आमी प्रेयर करून मागीर तुवें आमकां वर्ड दिलो न्हू ब्रदर. त्या वर्डान आमी हें करून मागीर पोत्तून त्या सेम स्कुलान म्हाजो पोत्तून घोव गेलो. मागीर तेणी तेजें एडमिशन थिंगा केलें. दुसरे पाट गेलें तेणी फर्स्ट टायम ना म्हूण सांगलें तेणी. मागीर सेकंड टायम थिंगा तेंकोन आमकां तें स्कूल आनी थिंगा त्या स्कुलान कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी त्या स्कुलान तेजें एडमिशन जालां. आनी आतां ह्या सप्टेंबरान सान तो स्कुलाक गेला 2 वीक जाले. आतां तो 3rd वीक ब्रदर तो वयता. आनी तेका ती मातशें तो रावपा प्रॉब्लेम कोत्ता म्हणून तेका मातशें टायम तेणी थोडो दिला. पूण तेणी सांगलां स्लोली आमी तेजो टायम दिताय म्हण तेका म्हणजे सुबेज ओरां हें कोत्ताय म्हण सांगलां. जेजू कारगांव. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर विश्वास करता, जेन्ना आमी एक फामील भाशेन मागणी करता, सगळीं भुरगीं आतां तुमी देवाचें उतर म्हणीत आसात, पळय आतां कितें काय बरें घडटा आमच्या जिवितांत. जेजू कारगा. ब्युटिफुल. आनी ब्रादर थिंग स्कुलानूय तेणी तेका म्हणजे मातशें हेल्प जावपा जायते कडेन तेका हें केलां, म्हणजे बरोवन गायलोलें आहा. तेणी सांगलां म्हणजे मातसो टायम लागतलो पूण हें कोत्ताय जालां, हेल्प कोत्ताय सांगलां तेका. तांचे कॉपरेशनूय आहा, इस्कॉल कॉपरेशन करता. वय 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 कॉपरेशन करपा तेणी सगळे कडेन ते बरोवन गायलां आनी तेणी सांगलां हेल्प कोत्ताय म्हणून तेका, म्हणजे मातसो टायम लागतलो सांगलां तेणी. पूण हांवें सांगलें ब्रादर तेका म्हणजे टायम लागपाना, जेजू म्हणलें तेजे बेगीन कोत्तलो म्हणलें. ते टिचरीक सांगलें हांवें. जेजू कारगा. बेगीन कोत्तलो केलां. बाय फ्रुजाय कोत्तलो केलां. केलें ब्रादर. केलें फकत आर्गान बाकांनी आनी दिनवास दियात, जितले तुमी ताजेर भावार्थ की जाला म्हणून आनी आर्गान बाकांनी दिनवास दिता तुमी, तें जालें म्हणून तुमी तें सजमात आनी तें जालें म्हणून आर्गान बाकांनी दिनवास दियात. तुमकां कळचें ना जालें म्हणून तितलेंच उमेद रावात तुमी. आमेन. आमेन. जेजू कारगा. By Shital, where have you been? Praise the Lord, brother. How are you? Very good, very good. तुझी खबर ना कितले दिस कितले सुमान कितले महिने हांव नको. Yeah, brother, I was a little bit busy. तू काजार जाताय भाव काजार जाता तुझो? भाव brother. भाव काजार जाता आणि पळय भयण कितली बिझी हा. संदेश काजार जाता आणि बाय शीतल इतली बिझी हा. एलिन दिसली एलिन. What brother? संदेश आणि त्याची मिसेस एली यूके था. ना brother ती येयलोली last month because ते my sister-in-law गे grandmother passed भायर पडली. So ती पोत्ती गेली. आत November येतली on 1st. Okay. Yeah. म्हणजे तुका टेस्टिमनी हा तयारीची? Don't know brother. Praise God. Praise God. जेजू कारगा, जेजू कारगा. आणि कोण हा? आणि कोण हा टेस्टिमनी? आम्ही आमचे रिकॅप कमेंट्स करूया. कोण हा? म्हाका दिसता अजून एक तरी एक टेस्टिमनी आसतली. कमेंट्स करचे पडले. कोणाक लास्ट टेस्टिमनी दिवंक जाय? जेजू कारगा. बाय मरिया, तुका टेस्टिमनी दिवंक जाय? दुसरे पावटी. दुसरे पावटी. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. जेजू कारगा. बाय फातिमा, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर. रिकॅप करपाचो टाइम आयलो न्ही आता? होय होय. बाय फ्लाविया. जेजूक आर्गा. गेल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान आमकां दिल्ली शिकवणीचो विशय जावन आसलो देव मागण्याक रोखडोच जबाब दिता. लुकाचो 18वो अवेस्वर वोड 1 ते 8 आमच्या भावान आमकां शिकयलें की ह्या वपारीची समजण आमकां मेवली जाल्यार जे तरी आमी मागणें करता तें बदलतलें. ह्या वपारींत आमी पळयता की एक विधवा बायल परतून परतून एका नितीदाराशी वेता आनी ताका आपणाक आपल्या दुश्मनाच्या हातांतली निवारूंक मागता. आमी पळयतात की ही विधवा बायल आपली चोत्राय एका नितीदाराचेर मुणगे एका मनशाचेर दवरता आनी तो नितीदार जावन आसलो एक खोटो नितीदार. देवाची भिरांत ताका नासली आनी मनशांचो मोगूय ताका नासलो. देवाचें उतर आमकां शिकयता जे तरेन ह्या वपारीन ती विधवा बायल आपलो विश्वास एका खोट्या नितीदाराचेर एका मनशाचेर दवरता तेच परी जायते पावट ह्या संवसारांत आमी आमचो भावार्थ खोट्या मनशांचेर दवरतात. न्हय देवाचेर, न्हय देवाच्या उतराचेर. ज्या मनशा सांगाता आमी जियेतात त्या मनशाशी आमचो संबंध गोड जाता आनी तो आमकां खरेपणी वळखता. तेच परी आमी दीस आनी रात देवाच्या उतरांत रिगून रावली जाल्यार
आमचो जेजूशी संबंध गोड जावंक पावतलो आनी आमी देवाक खरेपणी ओळखतली. आमची चिंतना ताचे भाशेन जावंक पावतली. पूण ह्या संवसारांत आमच्या मनाची संपूर्ण तरेन नवसरणी अजून जावंक ना. देखून आयज पर्यान आमी जेजू भाशेन मनान आनी कोरण्यान जावंक नात. आमी जावन आसात नव्या कराराची भुरगीं. आमी खरेंच एक नवी रचना जाल्यात जाल्यार आमी आमच्या कोश्टा दुखांनी देवाशी पयलें वचूंक जाय, कित्याक तो जावन आसा एक खरो नितीदार. जायते पावट आमी म्हणटात पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. पवित्र आत्म्याचें एक मंदिर आमची कूड जावन आसा. जरी तर पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, तर आमचेर त्रास कोश्ट येतात तेन्ना आमकां गरज कोणाची? न्हय मनशाची, पूण गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. आनी हो पवित्र आत्मो आमकां व्हरता देवाच्या उतराशी. जुवांवाचो 6वो अवेस्वर वड 60 आनी 3 हांगा जेजूचें उतर आमकां सांगता, मास कित्याकूय उपकारो ना. ह्या उतरांची खरी समजणी आमकां मेवली जाल्यार आमी आमच्या कोश्टा दुखांनी पयलीं मनशां लागीं केदींच वेची नात. जेजू म्हणटा ताची उतरां जावन आसात आत्मो आनी जिवीत. म्हणजे देवाचें उतर, सर्गींचो बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मो सगळीं एकूच. पवित्र आत्मो जेन्ना आमच्या लागीं उलयता, तो आमच्या सोबें फकत उलयता देवाचें उतर. देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें आमी चलूंक जाय तें तो आमकां शिकयता. भावान आमकां भयण फातिमा वाजाच्या गोवायकीचें उदाहरण दिलें. तिच्या कोश्टांत पवित्र आत्म्यान तिका देवाचें उतर एफेसकारांत अवेस्वर 2 वड 14 वेलें आनी जेन्ना तिणें देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणें केलें, त्या उतरान जिवीत हाडलें. म्हणजे तिच्या पुता आनी तिच्या भयणीच्या पुता मदें आयिल्ली कडूसाण आनी राग पयस जालो आनी तांचे मदें शांती आनी मोग वाडूंक लागलो. पूण त्या वपारींतली बायल देवाच्या उतराशी वचूंक ना. तिणें देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणें करूंक ना. ती परतून परतून त्या मनशाची वसत रावली, जो जावन आसलो एक खोटो नितीदार. त्या नितीदारान तिका जायते पावट नाकारलें, तरूय ती त्याच्याशी वचत रावली. शेकी ती बायल ताका त्रास दिता म्हूण ताणें तिका न्हीद दिली. जेन्ना कोणूय आमचे कडेन परतून परतून कितेंय मागूंक येता आनी आमी तांकां देवाचें उतर दिव नासतना दुडू वो वस्तूंनी आदार करता, तेन्ना आमी तांकां आडशी करता. आमी तांकां देवाक कळसल्ली पयस करता. आमी आतां तांचो देव कशीं जाता. आमी खरेंच तांचो मोग करता जाल्यार तांकां आमी देवाशी व्हरूंक जाय. भावान आमकां सांगलें की जायते वर्सां आदीं तो पुना शारांत आसतना ती गरीब आनी गरज आसलेल्यांक जाता ते भाशेन आदार करताली. पूण ताणें देवाचें उतर तांकां केन्नाच दिवंक ना. त्या खातीर ती मनशां भावाक एके भाशेन आपलो देव कसो मानूंक लागली. पवित्र आत्म्यान भावाच्या मनांत हाडलें की त्या वेळार तो दुसऱ्यांक उतर दिवंक पावूंक ना, कित्याक तेन्ना ताचेशी देवाचें उतर नासलें. त्या पासत तांचो भावार्थ गोड करूंक, देवाशी संबंद वाडोवंक ताचेशी जावंक ना. आतां भाव रावता पयलें दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक. ज्या जाग्याक तो दुडू वो वस्तूंचो आदार दिवंक सोदता, थंय पयलें तो तांकां देवाचें उतर दिता. आमी दुसऱ्यांक जायते पावट दुडू वो वस्तू दिवन आदार दिता, पूण तांकां देवाचें उतर दिवंक आमी विसरता. आमी जर तांकां देवाचें उतर दिता, जेजूशी तांचो संबंद गोड करूंक आमी वावुरता.
तेन्ना जेजूचें रास आमी फुडें व्हरूंक पावता. खरी गिरेस्तकाय वर्तता देवाचें उतर. पयली चोत्राय आमी जेजूचेर, पवित्र आत्म्याचेर, जेजूच्या उतराचेर दवरूंक जाय. आनी तो आमकां कितें सांगता ताच्या प्रमाणें चलूंक जाय. 7वी व 8वी वडींत आमकां समजणी मेवता की आमचो जेजू त्या खोट्या नितीदारा भाशेन न्हय. तो आमचे मागणे बेगीनूच आयकता. तो आमकां नीट रोखडोच दिता, कित्याक तो एक खरो नितीदार. तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. तो आपल्या भुरग्यांचो खरो मोग करता, न्हय त्या खोट्या नितीदारा भाशेन जाका आपल्याक मनशांचो मोग व बिडा नासली. जेन्ना जेजूच्या उतरां वरवीं आमचो संबंद देवाशी गोड जाता तेन्ना तो आमकां आमच्या कश्टांतलो बेगीनूच निवारता. आमची नीत तो करता. सगळे आमच्या गरजेंत आमी पयलें जेजूशी वचूया, ताच्या उतरांशी वचूया. जें कितें आमकां जेजू दिवंक सोदता तें आमकां ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय मनशान दिवंक जायना, कित्याक जेजू जावन आसा आमचो खरो नितीदार आनी तो आमच्या मागण्यांक रोखडोच जबाब दिता. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू, हालेलुया. आर्गां जेजूक, मोहिमा जेजूक, आर्गां जेजूक. वाव. बरें करूं बाय. Praise God. Yes, praise God by Flavia. Thank you so much. जेजूक आर्गां. आर्गां जेजू. बरें काम करता चेडू. Praise God. Praise God. पवित्र आत्मा करता. कितलो क्लियर, हांवें पासून इतलो क्लियर दिवंक ना, पूण वो म्हणटा ते भाशेन रिकॅप सांगतना सो क्लियर आमची भाशेन खूब एक सजमणी दिली की ते आयकोपाक पासून म्हाका एक बरें दिसलें की देवाचें उतर काय बरी तिका सजमणी मेळून तिणें ते रिकॅप केलो. हांव देवाक आर्गान वाखाण दिता आमचे पयली फ्लाविया पासून. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर भाव भयणीनो, आमी कालच्या बुधवारा दीस या खोट्या नितीदाराची शिकवण घेतली आमी आनी आमकां सजमणी मेळ्ळी. आतां कितें जेजू आर्गां. ब्रदर एकू जाता. जेजू आर्गां. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. म्हणटच भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. कालच्या बुधवारा दीस जेन्ना आमी ती खबर आयकली ती जो बोपार घातली जेजून त्या खोट्या नितीदाराची, तो आमकां कितें सांगूंक सोदतालो की त्या खोट्या नितीदारा भाशेन देव त्या खोट्या नितीदारा भाशेन न्हय, कित्याक तो खोटो नितीदार त्या विधवा बायलाची नीत कोय कित्याक कोत्ता? ताका मोग हा म्हणून त्या बायलेचो ना. ती त्रास दिना, तिका त्रास कोत्ताली, तिका पोत्तून येताली म्हळ्यार बाबा नीत कर म्हणून. आनी तिका आतां ताका इतलो आतां वाज येयल्ली, तो म्हणून लागलो ती आतां म्हाका काबार करून वयतली, हांव तिका नीत दिता, तिका वसोनी म्हणून. पूण देव आमचो त्या भाशेन न्ही. आमी देवा कडेन येना की देव म्हणटा अरे बाबा आतां हे मागणे कमेस केले हाणें. पूण खरें म्हणल्यार हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. हांव म्हजीच खबर सांगना, तुमची सांगना. खूब वर्सां पयलीं हांव ह्या विधवा बायला भाशेन म्हजे मागणे अशेच आसताले. आयकात बरे भाशेन. म्हणटच हांव कितें करतालो, सकाळीं उठ्ठालो आनी हांव मागणे करतालो. हाका काडटलो, तेका करतलो, पाय पासून तेन्ना मेल्लो, मांयक करतलो, म्हजे बायले पासत, भुरग्यां पासत, आचे पासत, म्हज्या सायबा पासत. आनी मागणे म्हणजे फकत कितें, सगल्यांक विचारपाक, सगळे पासून मागणे करपाचे. आनी कितें घडटालें, आनी तेजे उपरांत म्हणटालो सायबा देव बरें करूं तुका, हांव तुका आर्गां दिता, तुवें म्हाका बरो दीस दिला. हेच जावन आसतालें म्हजे मागणे. आनी खूब वर्सां जावन आतां देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी. आनी तेन्ना हांव कॉमेस करतालो मागणे करपाक. देव म्हणटालो अरे बाबा तूं आतां अशें मागणे करता, हाचे पासत ताचे पासत मागणे कोत्ताय ते, तुका कितें दिसता तुज्या मागणे वरवीं हांव तांकां बेसावन भोगता? तूं मागणे कोत्ता म्हणून हांव तांकां बरें कोत्ता? हांव एक बरो देव,
तू मागणे करशी ओ ना करशी हांव सदांच बरो दिव हांव सदांच सगळ्यांची मागणी आयकता तर हांव आतां सजमलो की हांव इतले मागणे करतालो आनी सगळे विचारतलो देवाक हांव जे दिनवासनी मागणे करतालो ते म्हजे नासले ते फकत करतालो बाबा हे म्हजे मायक बरें दवर हांगा बरें दवर हांगा बरें दवर सगळे सगळे पासून मागणे करतालो म्हाका बरी सर्वीस दिल्याय म्हाका बरें सावूत दी बरे भशेन म्हाका मोल दी आनी हें जावन आसलें म्हजे मागणे आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता एक दीस जेन्ना देवाच्या उतरान सोजमणी मेळचे पयलीं आनी खूब वर्सां जावन एक दीस हांव हे मागणे करतना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें बाबा तुजे मागणे बंद कर हे वेळार जेन्ना मागणे करतना बंद कर म्हणून आलो आनी मातसो ओगी राव कांय म्हणपाची गरज ना ओगी राव ह्या वेळार हांव तुजे बरोबर हांव तुका तुजे कडेन उलोवंक सोदतां पूण तूं इतलो उलयताय की तूं म्हाका कसलोच चान्स दिनाय कसलोच ऑपॉर्च्युनिटी दिनाय म्हाका उलोवपाक कित्याक तुकाच सांगूंक जाय तुजी खबर तुकाच सांगूंक जाय तुजी खबर आर्गांदी हें कर ताका कर हांगा बेसांबर आनी त्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हांव खरेंच सांगता तुमकां हांव ओगी रावलो आनी भाव भयणीनो हो स्क्रिप्चर पवित्र आत्म्यान म्हज्या काळजान भितर घालो आनी त्या वेळार म्हाका ही सुजमणी मेवली म्हणटच हांव ह्या वेळार तो स्क्रिप्चर आमकां स्क्रीनचेर घालूंक सोदतां बाय फ्लाविया मातसो घाल स्तोत्रां 40:6 वोड 10 स्तोत्रां Psalm 46 verse number 10 जेजू कारगांव Psalm 46 verse number 10 स्तोत्रां वोड 10 स्तोत्र आनी वोड स्तोत्रां 46:10 कोणाक वाचूंक जाता प्लीज शांत रावात हांव देव म्हूण वळखून घेयात राष्ट्रांमध्ये बोव व्हडतो संवसारान उत्तम उंचलो ते म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा शांत रावात हांव देव इंग्लिशीन सांगता बी स्टील and know that I am God. भाव भयणीनो कितले पाटी आमी मागणे म्हणटा पूण मागणे खरीत भाशेन आमी करूंक जाय जाल्यार गरज आमकां चड आयकोपाक आनी कमी उलोवपाक देवान आमकां 2 कान दिल्यात आनी 1 तोंड दिलां देखून तो म्हणटा शांत रावात हांव देव हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदतां पूण तुमी फकत उलयतात हांव म्हजी खबर सांगू तुमची सांगना तुमी फकत उलयतात खूब स्क्रिप्चर खूब तेर्स खूब मागणे खूब नवेना खूब देवस्पण आनी आमी समजता की आमी मागणे करता पूण भाव भयणीनो खरीत भाशेन मागणे म्हणजे कितें आतां ह्या वेळार हांव तुमचे कडेन उलयतां तुमी आयकतात मदल्यान हांव तुमकां सांगता बाबा तुमी मातशे स्क्रिप्चर वाचात कोणाक सुजमणी ना जाल्यार तुमी मातशे प्रश्न विचारात वय की ना ओय ब्रदर तेच भाशेन भाव भयणीनो देव जाणो आमकां कसल्यो गरजो आहात ही नोज बिफोर वी आस्क म्हणटोच तो जाणो जाल्यार की आमकां कसल्यो गरजो आहा तो देव तो जाणो आमकां कसल्यो गरजो आहात त्यो आमकां विचारपाची गरज आहा ओ आमी फकत ताचें आयकपाची गरज आहा हांव विचारता तुमकां तो आमकां कितलें सांगूंक सोदता पूण आमी मागणे कोत्ता आमी उलयता
आणि आम्ही समजता की मागणी करता म्हणून आणि जेन्ना देव म्हणटा बरें जालें तुजें उलोवपाक जालें आतां हांव उलोवंक सोदतां सायबा बापाचे पुताचे पूजन मागीर मेवता तुका परतून कमेंट्स केलें गाडा 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 आनी आमी हे मागणें करून ताका टायम आमी दिना ताचे आयकोपाक तुमची खबर म्हजे भाशेन आज केन्ना आसली ओ आजुनूय आसा ब्रदर अजून प्रेज गॉड आणि हे स्तोत्रां वर्स 46:10 म्हणटा शांत रावात हांव देव बी स्टील अँड नो आय एम गॉड हांव तुमकां खरेंच सांगता भाव भयणीनो हांव तुमकां म्हजी खबर सांगता हांव तुमकां म्हजी खबर देवाच्या उतराचे पयलीं आनी आतां म्हजी खबर सांगता तुमकां खरेंच सांगल्यार देव म्हजो विटनेस देवाच्या उतरान रिगून आसचे पयलीं हांव खूब वेळ काडटलो मागणी करपाक सकाळीं उठ्ठलो 4:30 5:00 एक वर मागीर प्रे इन टंग्स तेजे उपरांत हाचे पासत मागणी कर ताचे पासत मागणी कर सगळे मागणी कर मागीर सदांचे हें आसतलें रिडींग आसतलें फर्स्ट रिडींग स्तोत्रां आनी गॉस्पल रिडींग बरें वाचलें आनी मागीर कोणाचें रिफ्लेक्शन आसलें कोणें कितें धाडलां मातशें वाचलें आनी गेलो मागीर मिसाक असले म्हजे मागणी आसले पूण हांव तुमकां आतां म्हजी खबर सांगता तुमी हांसो नाकात पूण हांव तुमकां सांगता म्हजी खबर हांव सकाळीं आतां उठोना हांव सकाळीं आतां उठोना 4:30 5:00 हांव 7:00 उठता 6:30 7:00 उठता उठलो आनी मागीर डायरेक्टली म्हज्या मोबायलाचेर येता ते म्हणजे स्क्रिप्चर ते म्हजे रिफ्लेक्शन करपाक ते मोबायलाचेर जाता पूण हांव फकत ते पयलें रिडींग सेकंड रिडींग घेता ताचेर हांव बसता आनी आयकता नियाळ करता परतून परतून वाचता आनी हांव म्हणटा सायबा म्हाका तूं कितें सांगूंक सोदताय हांव वाचता तें हांव कांय मागणी करिना फकत देवाचें उतर आयकता आनी हांव ओगी रावता आनी फकत पवित्र आत्मा कितें सांगता तें म्हज्या मनान हाडटा तें हांव मागीर बसता आनी तें बरयता आनी दुसऱ्यांक हांव शेअर करता पयलो हांव खूब मागणी करतालो वाखाणणी तुका जेजू दामदीक मास तुका आनी तेजे उपरांत जेन्ना हें सगळें जालें हांव बरयता तें टायप करता हांव फकत इन टंग्स मागणी करता आनी तें ऑटोमॅटिकली बरोवन घालता मोबायलाचेर आतां तें हांव सोडटा सगळ्यांक धाडटा सगळ्यांक म्हणटच तुमी विचारतल्यार मागणी खंय आहा मागणें म्हणल्यार तो कितें सांगता तें हांव बरयता ताजेर नियाळ करता आनी आख्खो दीस म्हजो जें ताणें सांगलां ताजेरूच करता हांव चड मागणी करीन मागणें म्हणजे जे मागणें हांव तुमकां पयलें सांगतलो खूब उलोवपाचें मागणें करना हांव फकत तो कितें सांगता तें आयकता हांव आतां सजमतां की म्हाका 2 कान हा एकूच तोंड हा ताजें आयकत जाल्यार बरें करता कित्याक म्हाका आनी उलोवपाक गरज ना कित्याक तो जाणो सगळ्यो म्हज्यो गरजो आनी भाव भयणीनो तो सगळ्यो गरजो म्हज्यो पावयता सगळ्यो गरजो पावयता तो म्हाका फकत सांगता हांवें तुका सांगलां तें तूं करपाक तयार आहाय हांव म्हणटा वय सायबा तुवें सांगलां तें करता तूं सांगलां तीं उतरां हांव उलयतां जें सांगूंक जाय तें उलयतां खूब पाटी भाव भयणीनो तुमकां सांगता ह्या 2-3 दिसांनी हांव म्हजी 4ची क्लास आसता तितूर सुमार 25-24 लोक येता तेन्ना 1-2 लोक जो येता पयले पाटी खूब आतां नो येयला हो प्रश्न विचार तूं कितें शिकयता आमच्या इग्रोज मातेन आमच्या कॅथलीक गोरचेर म्हाज्या गोंयांत शिकयना तूं कितें शिकयताय ताका हांव सजमणी दिता देवाचें उतर दाखोवपाक देवाचें उतरां ती सजमणी दिता आनी थोडो लोक मातसो तकलेन जोड हा तूं समजता हांव कितें म्हणटा तें जोड हात म्हणजे तांकां देवाचें उतर नाका तांकां कितें सांगलां तें पाद्रीन सांगलां माद्रीन सांगलां बिस्पान सांगलां तेंच तांचें व्हडलें पवित्र आत्मान कितें सांगलां तें नाका हांव देवाचें उतर तांकां दाखयता की देवाचें उतर अशें म्हण ना 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 देवाचें उतर तशें न्ही भाव भयणीनो जेन्ना देवाच्या उतरान म्हाका सांगलां पवित्र आत्मान सांगलां आनी त्या उतराची सजमणी म्हाका दिल्या आनी हांव ओगी रावलो आनी कोणाक सांगूंक ना हें म्हजें मागणें सारकें जातलें ना हांव विचारता तुमकां ना 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 कित्याक जाणाय भाव भयणीनो मागणें जावन आसा कितें जाणाय हांव उलयतां तो उलयता हांव उलयतां तो उलयता
आमची भासाभास जाता, आमची भासाभास जाता. जे भाशेन हांव आतां हे वेळार प्रश्न तुमकां विचारता, तुमी म्हाका जबाब दिता. नातर हांव तुमकां विचारलें आनी तुमी सगळीं मोनी करून ओगी रावले, कांयच कोणाचो जबाब ना. म्हाका कळटलें की तुमी सगळीं आतां जेवतात, मातशें चिकन घाला, हांव मागीर टीव्ही पळयता, बिश्टी हांगा हात. पूण जेन्ना तुमी जबाब दितात प्रश्नाचो, जेन्ना देव आमकां विचारता, रे बाबा अशें करूंक जाय, वय सायबा पूण तें कशें करूंक जाय, तो तुका सांगता अशें कर, आनी त्या उतरा प्रमाणे बरे भाशेन सजमणी दिता. आनी ती सजमणी दिल्या उपरांत आतां म्हाका कितें करूंक जाय, फकत तें उतर पाडूंक जाय, जें ताणें सांगलां तें करूंक जाय. आनी जेन्ना हांव तें करतां, आतां जेजू खरेंपणी म्हजो स्वामी, म्हजो देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता. आमेन. आतां हांव तुमकां एक सांगता, हो स्क्रिप्चर देवान म्हाका दाखयलो. त्याच्या उपरांत ताणें म्हाका थोड्या म्हयन्यांनी, हांव नाका वर्सान सुमार, आनी एक स्क्रिप्चर दाखयलो. हांव तुमकां दाखयता तो. मातुवाचो 7वा विस्वोर वोड 21. मातुवाचो 7वा विस्वोर वोड 21. पळोवया कितें म्हणटा तें. खूब फाटी हांव खूब मागणी करतालो, पूण जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान हो स्क्रिप्चर दाखयलो, थोडे स्क्रिप्चर दाखयले, कित्याक हांव मागणी करतालो, स्क्रिप्चर वाचतालो, पूण ह्या उतराची सजमणी मेळल्या उपरांत सगळें म्हज्या जिवितांत बदलोंक लागलें. आज तें सगळें बदलोंक ना, पूण बदलूंक लागलें. पळोवया कितें म्हणटा तो, वाचूया मातशें. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटली म्हणनात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटली. देवाचें उतर कितें म्हणटा आयज, जेजू कितें सांगूंक सोदता आमकां आयज? तो म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण कोण स्वर्ग राज्यांत भितर सोदतली म्हूण नात. बिश्टे आमी ताका म्हणलें सोम्या सोम्या, आमी कितले फाटी मागणी करता, सोम्या, जेजू, बापा, स्वर्गीच्या बाबा, आमी खूब मागणी करता, ताचो उलो मारता, मागणी करता. पण तो म्हणटा, तुमी म्हाका फकत सोम्या सोम्या म्हणला म्हणून तुमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरशिना. कोण भितर सरतलो भाव भयणीनो? पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तीच. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता तीच स्वर्ग राज्यांत भितर सोदतली. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना जेन्ना आमी देवाच्या उतर आमी पाळटा, आयकात बरे भाशेन, आमी खूब फाटी मागणी करता. आमी या 3-4 बुधवारांनी आमी हाची नियाळ करता की आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. जाकोबाचो 5वा विस्वोर वोड 16 म्हणटा, तुमी एका पासत मागणी करात, बोगसणे दियात. तेज्या उपरांत तुमी बोगसणे दीत जाल्यार, एका भाशेन तुमी मागणी करीत जाल्यार हांव ती गरज आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. आमी सांता पासत मागणी करूंक जाय. किच्या सांता पासत? मेलेल्या सांता पासत, जिवे सांता पासत? जिव्या. जिव्या. म्हणतो जिवे सांत कोण? आमी. आमी. आमी म्हणटोच आमी सांत जाल्यार, आमी खरेपणी देवाक जेजूक आमचो स्वामी देव मानला जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आ जाल्यार आमी सांत जाल्या, वय की ना? आनी आमी सांत जाल्या जाल्यार आमच्यान कशे भाशेन देवाची खुशी करूंक जाता? आमच्या स्वर्गी आसता स्वर्गीच्या बापाची खुशी आमच्यान कशी करूंक जाता? भाव भयणीनो, जेजू आमकां मातवाचो 7वा विस्वोर तो म्हणटा, आतांच बी पडना, मातसो चेंज करनाका, चेंज करनाका, तोच दवर, जाकोबाचो सेम स्क्रिप्चर दवर. तो आमकां सांगता की स्वर्गीन आसतो आमच्या स्वर्गीच्या बापाची आमी कशी करूंक जाय, वय की ना? वय ब्रदर. जेजून सांगला, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणलें जाल्यार तुमी खूब उतरांनी उलयल्यात, मागणी केले, हाचे पासत ताचे पासत मागणी केले, हे जालें ते जालें, स्क्रिप्चर म्हणलें,
पण तुम्ही स्क्रिप्चर म्हणले आणि खूप उतरां उलयली ते मागणे न्हय. तो म्हणटा तुम्ही खरेपणी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक आसात जाल्यार तुम्ही कितें करूंक जाय? स्वर्गीच्या बापाची खोशी करूंक जाय. होय की ना? होय ब्रदर. म्हणून स्वर्गीच्या बापाची खोशी करूंक जाय जाल्यार आमच्यान स्वर्गीच्या बापाची खोशी कशी करूंक जाता? कशी करूंक जाता भाव भयणीनो? आमी म्हणटा आमी सांत. देवाचे उतर जाकोबाचो 5:20 म्हणटा म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आणि एकामेका पासत मागात. म्हणटोच आमी जी सांत आसा आमी एकामेका पासत कितें करूंक जाय? मागणे करूंक जाय. होय की ना? एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. म्हणटोच देवाचे उतर म्हणटा की आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. देव म्हणटा जेन्ना तुम्ही मागणे करतात बिश्टी सोमया म्हणटात कसलोच फायदो जावचो ना. कोण म्हज्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करता तांची तीच स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतली. म्हणटोच एक वाटेन जाकोबाचो 5:20 सांगता, एक वाटेन देव म्हणटा बिश्टी सोमया उतरांनी म्हाका मोडी नाका, म्हज्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करात. तर हांव तुमकां विचारता तुज्यान आनी म्हज्यान स्वर्गीच्या बापाची खोशी कशी करूंक जाता? ताचें उतर पाडून. ताचें उतर पाडून. सारखे म्हणले बाय जोनीन. ऐकात बरे भाशेन बाळ म्हणेनो. आमी खूप मागणे केले, खूप देवस्पण केले, खूप तेर्स म्हणले, खूप नोवेना म्हणली, 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार केले, खूप उतरां उलयले आमी. आमकां कितें समजता? आयज तेर्स जालो, आमचे नोवेन जाले, आयज मिस आयकले, खूप रिडींग केले, बायबल शिकले आमी. आमकां कितें समजता की आमी खूप मागणे केले. होय की ना? आमकां दिसता की आमी बायबल क्लासीक आयज आयली, आमी देवाचे उतर आयकले, आयज आमी गोवायकी दिली, हे सगळे आमच्या जिवितांत बरें घडले, आमी खूप खोशी जाता. म्हाका अशें दिसतालें की हांव इगर्जेन वता, सदां मिस आयकता, हांव म्हजो तेर्स करता, फॅमिली बरोबर मागणी करता, आतां बायबल स्टडी करता, थोड्या दिसांनी हांव परगट करता. पूण बाय जोनीनान सारकें सांगलें, जेन्ना हांव स्वर्गीच्या बापाची खोशी करता भाव भयणीनो, हांव ताचें उतर पाळटा. हांव ताचें उतर पाळटा कित्याक बापाची खोशी आनी देवाचें उतर जावन आसा एकसो. म्हणटच जेन्ना हांव देवाचें उतर पाळटा हांव स्वर्गीच्या बापाची खोशी. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक सोदता. आयज इग्रोज मातेन ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचे खूप देवस्पण, खूप जे मागणे गाडा घडया भाशेन आमी भटा भाशेन मागणे करता ते सगळे बंद जातले आनी आमी फकत देवाची खोशी करतले. खूप जाग्यांनी हांव तुमकां खरें सांगता, फुडल्या म्हयन्यान ओतुबराचो म्हयनो आनी आमी ओतुबराचो म्हयनो कोणाक भेटयता? आमी सायबीण माय. तुम्ही पळयात फुडल्या म्हयन्यान लोक फकत खूप तेर्स करतलो. आतांच कमेंट जाला, म्हाका व्हॉट्सएप मेसेजीस येता, फुडल्या म्हयन्यान ओतुबराच्या हे जाला, आमी इतले तेर्स करपाचे आहा, इतले आमी हे करपाचे आहा, आनी खूप लोक धाडटा. तुमकां दिसता इतले तेर्स करून सायबणीक हे करून आमकां कितें फायदो जातलो? जेन्ना देवाचें उतर पाळटलें तेन्नाच की आमकां फायदो जातलो. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, आमी वर्सांच्या वर्सां करिता मायच्या म्हयन्यान ओतुबराच्या म्हयन्यान, मागीर आयज मातवाचें फेस्त जा, फाल्यां सांतोतुरीचें फेस्त, फाल्यां मारियाचें फेस्त, मागीर आमच्या जोनिनाचें फेस्त, मागीर फ्लावियाचें फेस्त, मागीर फातिमा, सगळ्यांची फेस्तां आमी करतले. हांव मिसाक वेतले, हांव आमच्या बर्थडे दीस वेतले, हांव मिस आयकतले. हांव पूण सगळें करून आमी देवाची खोशी करूंक ना जाल्यार हे सगळें जे आमी केलां
ताचो कसलोच पोट आनी कसलोच फायदो जावचो. हांव नको तुमकां कितल्यांक ही सोजमणी मेळल्या. भाव भयणीनो, हांवें उठल्या उपरांत देवाचें उतर आयकलें आनी जें देवाचें उतर म्हाका सांगता तें दीस रात हांव करीत जाल्यार देवाक तें इतलें मानता. पूण हांवें दीस रात इतली मागणें केलें, इतलें तेर्स केलें, इतली देवस्पण केलें, पूण जें हांवें पाडूंक जाय तें करूंक ना, तें कसलेंच फायद्याचें न्हय. हांव केन्ना सोर्गीचे राजान भितर सरचो ना. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता, आयकात बरे भाशेन. भाव भयणीनो, जेन्ना हांव बारेन आसतालो, तुमकां खरी खबर सांगता, बारेन आसतालो एक गो बायल सद्दां मिसाक येताली. ओके, सकाळीं येताली. कोण नोको आसलो की ती गो बायलां एकामेका कडेन उलयना, बरोबर येताली, बांकाचेर बसताली, आख्ख्या संवसाराक दाखयताली की कितें दाखयताली की ती मिसाक येता म्हणून. होय की ना? कोण बायलां पडत जाल्यार ती एकामेका बरोबर येतात मिसाक. मिसाक येता, शांती सगळी करतात, पूण घरा वयतकूच ती एकामेकाक पडयना, कोण उलयना, कोण उलयना. पूण संवसार म्हणटा अरे ती दोगांय मिसाक येतात. आनी भाव भयणीनो, कळ्ळें की तांचो काजाराचो संबंद बरो ना, ती एकामेकाक भोगसूंक तयार ना, पूण येतात, देवस्पण करतात, मिसाक येतात. आख्खो संवसार म्हणटात काय बरी फामील, काय बरी भुरगीं, काय बरी गो बायलां, पूण एकामेकाक भोगसूंक तयार ना. हांव तुमकां विचारता, ती सद्दां मिसाक आयली म्हणून तुमकां कितें दिसता की देवान तें मागणें आयकलें, देवाक तें मानलें तें मागणें, ती भोगसणें दिवपाक तयार ना, देवाचें उतर पाळपाक तयार ना. कसलो फायदो जालो सद्दां मिसाक येवन? हांव विचारता तुमकां एक प्रश्न विचारता. ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता. आमी सगळीं मागणी करपाची मनशां आहात, पूण आमी एकामेकाक भोगसूंक तयार ना, आमच्या शेजाऱ्याक भोगसूंक तयार ना, आमी आमच्या भाव भयणांक भोगसूंक तयार ना, आमच्या पाय मायक भोगसूंक तयार ना, आमच्या सासूबाईक भोगसूंक तयार ना. पळय, ताणें आमकां दुखयल्यान, ताणें आमकां वायट केलां, पूण आमी भोगसूंक तयार ना. आमी मागणी करूंक सोदता, आमकां जाय सगळें देवाचें बरें, ताची काकूट हा आमचे पासत, पूण आमी ताचे उतर पाळपाक तयार ना. आमी आमची जोड पोरां घेवन आमी तयार आहा, आनी आमी सजमता की आमी सरीच्या राजा, आमी आमकांच फटयता, आमी आमकांच फटयता. वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स. आनी आयज इग्रोज मातीन हेच घडटा भाव भयणीनो. हांव जेन्ना पळयता, हांव जेन्ना म्हजें कावन्सिलींग चलता, सकाळीं म्हजें कावन्सिलींग चलता, म्हाका फोन कॉल येता, हांव ह्या जाग्यार वता लायव्ह प्रिचींग करपाक, घरांनी वेता, हांव कितें पळयता की फामिली इगोर्जेन वेतात, ती तेर्स कोत्तात, ती मागणे कोत्तात, साताची नोवेना कोत्तात, फुडल्या म्हयन्याक 20 खोंड कोत्तेले, 4 तेर्स कोत्तेले, सगळे कोत्तात. घरान आल्तार हा, खुरीस हा, सगळे सांत हा, तिजोर देवाचें पुस्तक, पवित्र पुस्तकूय हा, उतराची सोजमणी ना, उतराची सोजमणी ना. एकामेकाक भोगसूंक तयार ना. एकलो नॉर्थ, एकलो साउथ, दक्षिण, तांचे जिवीत दुसरेच भाशेन, पूण सगळें जे देवस्पण करूंक जाय तें आयताराचे मीस चुकपाचें न्हय, तें मीस तेस करपाचो सगळें हा, पूण एका मोदें भोगसणें दिवपाक तयार ना, शेजाऱ्यांक भोगसणें दिवपाक तयार ना. आनी भाव भयणीनो, इतलो आमी धर्म करता, पूण आमी देवाचें उतर पाळिना, देवाची सर्गीच्या बापाची खोशी करिना. आनी आमी सजमता की आमी इतले मागणे करून देव आमचे मागणे आयकता. भाव भयणीनो, आयज आमकां स्तोत्रान आमी वाचलां, स्तोत्रां 46:10 जेजू म्हणटा, देव म्हणटा, शांत रावात, हांव जावन आसा देव, शांत रावात, बी स्टील अँड नो आय एम गॉड. हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदता, तुमचे बरोबर संबंध दवरूंक सोदता, तुमचो इतलो मोग कोत्ता, तुमकां हांव एक डायरेक्शन दिवंक सोदता, तुमचे भाशेन तुमकां खंयचे वाटेन वचोंक जाय, खंयचो स्टॉप करूंक जाय, हें तुमकां हांव सोजमणी दिवंक सोदता. तुमी आयकोंक तयार आहात?
तुम्ही ऐकूंक तयार आहात का? 2 कान दिल्यात हांवें, एक कान पडे नाकात, एक कान फकत भायले. आमकां जाय स्पिरिच्युअल इयर्स. वी स्पिरिच्युअल हियर द वर्ड ऑफ गॉड. हॅलो, येस ब्रदर. आमकां जाय ते स्पिरिच्युअल कान जाय. आणि भाव भयणीनो, ते स्पिरिच्युअल कान आमचे ट्यून जावपाक, ते स्पिरिच्युअल कान आमचे ट्यून जावपाक गरज आमकां आमचे कान त्या देवाच्या उतराचेर दवरपाक. ऐकात बरे भाशेन हांव तुमकां कितें सांगता, एक उदाहरण दिता. आमचे कडेन सगळ्या घरान आमचे कडेन टीव्ही हा न्ही, सगळ्या कडेन टीव्ही हा. आमच्या सगळ्या कडेन मोबायल हा, होय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच हो मोबायल फोन हो आमकां दिसता, आमच्या फुड्यान दिसता. पूण हे जे सिग्नल येतात ते जिओ सिग्नल, आयडियाचो सिग्नल, VI सिग्नल, हे जे सिग्नल आहात ते आमकां दिसतात ना? आमकां दिसना. दिसनात. पूण आमच्यान ह्या मोबायल फोना वरवीं आमच्यान एक फोन करूंक जाता, आमच्यान व्हॉट्सएप करूंक जाता. आतां जेन्ना तुमी त्या मोबायलाचेर आहात, तुमी ह्या लॅपटॉपाचेर आहात, तेन्ना तुमच्यान त्या सिग्नल हा म्हणून आता वायफाय मेळटा. तुमच्यान म्हजे कडेन उलोवंक जाता. आमी कितली पयस आहात, आमची बाय मारिया सामकी सोंपला आहा, सारकी तिजोर पथ हा, रातीक पावता, रातचो वेळ पावला, अजून आयकता ती. आनी आमी की आहा, गोंय आहा, इतली पयस त्या वायफाय सिग्नलाचेर तिका आतां आमच्या म्हाका पडोवंक जाता. आनी ती आतां हांसता पळय, म्हणटा इतली पयस आहा तरी पासून हांव गोंयांत म्हाका दिसता हो भाव आमचो, आनी आमच्या सगळ्यांचो आवाज आयकता. हो त्या वायफाय सिग्नला वरवीं आमकां दिसना ते वायफाय सिग्नल, पूण ते वायफाय सिग्नल हा ताजे वरवीं आमच्यान ही क्लास करूंक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयत आसा. पवित्र आत्माचो सिग्नल तो हाच, कित्याक तो आमचे भितर हा. पूण आमचो रिसिवर ताका ट्यून जाला काय? वो मोबाईल फोन वो रिसिवर, तो ती सिग्नल हा ती रिसिवर घेतो. ह्या मोबायलाची सिग्नल केन्ना कितें जाता, केन्ना सिग्नल बरी ना जाल्यार आमचो आवाज डावन जाता, मातशें कितें रावन कितें जाता, कित्याक सिग्नल बरी ना. तुमी केन्ना पळोवंक ना तशें? होय. जेन्ना ती सिग्नल सामकी मॅच जाता तेन्नाच की बरो आवाज येता. ना तर आमचो रिसिवर ट्यून ना जाल्यार त्या लॅपटॉपाचेर ते घुंवता. कित्याक आमचो रिसिवर त्या पवित्र आत्म्याक अजून ट्यून जालना. पूण आमी हात आपले गडबड करता, घडा गडबड. तो कितें सांगता ते आमी आयकना. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, आमी आमचो रिसिवर ताज्या उतराक त्या पवित्र आत्म्याक ट्यून ना म्हणून आमी आमचेच कोत्ता. आमी देवाची खोशी कोत्ता वा आमची खोशी कोत्ता? आमची खोशी कोत्ता. पूण मागणे कोत्ता, हय मागणे कोत्ता, खूब तेज कोत्ता, खूब मिसां दिता, खूब सगळें कोत्ता. पूण खरें आमी आमचो रिसिवर ट्यून कोत्ता ताजें तो कितें सांगता तें ना. आनी जेन्ना आमी आमचीच खोशी कोत्ता, ताजी खोशी कोन्ना, आमी आमचो वेळ पिड्यार कोत्ता. आमचे इंग्लिशीन म्हणटात, बायबल म्हणटा, इट इज कॉल्ड एज डेड वर्क्स. डेड वर्क्स म्हणजे मेलेली कामां. एक्चुअली आमचे भाशेन ती मेलेली कामां म्हणूंक जायना, म्हणजे कसलीच फायद्याची ना ती तसली कामां कोत्ता आमी. वय मागणी कोत्ता, खूब सर्विस कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता आमी. पूण तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां तें करपाक? पवित्र आत्म्यान तुका सांगलां करपाक तें? तुका खोशी आहा म्हणून तूं कोत्ताय तें? हांव विचारता तुमकां बाब भयणीनो, सगळें बरें केलें म्हणून आमी तें बरें केलें म्हणून आमी खूब फावटी म्हणटा, अरे हांव गेलो आनी थंयसर पयशे दिले, हांव गेलो थंयसर आनी कोणाक जेवण दिलें, हांव गेलो थंयसर कोणाक थंयसर आदार दिलो. तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां तें कर म्हणून? तुवें तुज्या खोशेन केलां तें, आनी तुवें केलां जाल्यार तुवें तांकां देवाचें उतर दिलां?
खरें तुका पवित्र आत्म्यान तयारी केली तुका थंयसर वचोन दिवपाक तुवें फकत ताका जेवण दिलें ताका तुजे गाडयेर बसयली नव्या गाडयेर तुजी व्हडली व्हडवी त्यो सांगल्यो पूण तुवें ताका खरें देवाचें उतर दिलें ना. म्हणटच आमी कोणाची खुशी केली देवाची खुशी केली. बरें काम केलें वय खूब बरें काम केलें. कोणाक जेवण दिलें कोणाक पिवण दिलें कोणाक गाडयेर बसयली कोणाक आमी सिरमिसूय दिली. बरें काम केलें. पूण खरेपणी तुका पवित्र आत्म्यान सांगलें करपाक तुवें तुजी खुशी तुजें व्हडपण करपाक तुवें केलें. आनी देखून भाव भयणीनो बरें कामूय करून देवाच्या राज्यान तें कसल्याच फायद्याचें काम जावना. It became what is called as dead works. कित्याक तें पवित्र आत्म्या तें सर्गीच्या बापाची खुशी नासली. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी शांत रावता जेन्ना आमचो रिसीवर त्या पवित्र आत्म्याच्या उतराक आमी ट्यून करता जाणो कितें जाता तें आमकां खूब करपाची गरज ना. आमकां तें एक वस्त बरे भाशेन करूंक जाय. आनी ती वस्त जी आमच्या सरीच्या बापान आमकां सांगला ती करपाक. खूब लोक 10-15 वस्तू करतात म्हणटा कितलो वावरलो कितलें काम केलें आनी मागीर आमच्यो आमी वडविको सांगता वय की ना. पूण भाव भयणीनो जेन्ना हांव तें फकत एकूच काम करता जें म्हाका सरीच्या बापान सांगलें पवित्र आत्म्यान सांगलें केन्ना हांवें स्मायल दिलो कोणाक हांवें फकत एक गूड मॉर्निंग केलो कोणाक हांवें थंयसर आदार केलो आनी त्या आदारा वरवीं ताका ताणें पळयलें म्हजो मोग आनी तो म्हणटा तूं क्रिस्तांव तूं जेजूचो फाटलावदार वय म्हाकाय क्रिस्तांव जावंक जाय. तुका पळोवन अशें दिसता की इतलो मोगाळ मनीस तूं इतलो तुवें म्हाका आदार दिलो इतलो हांव त्रासान पडलेलो आनी तूं ताका सांगताय बाबा हांवें करूंक ना तें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हांव तिचो खिचे वाटेन वेतालो पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका तुजे कडेन धाडलो आनी त्यो तुजो इतलो मोग करता आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता कितें करपाक तें आनी हांव तोंड उक्तें करून ताका सांगता जेजू म्हजे बरोबर आहा ताणें म्हाका पवित्र आत्मा दिला आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशीन हांवें तुका आदार दिला आनी तोच पवित्र आत्मा तोच जेजू तुजो आयज मोग करता. भाव भयणीनो इतलेंच करपाक हांवें एका आत्म्यांक साल्वार करूंक पावता. पूण हांवें खूब वावर केलो पूण हांवें देवाची खुशी करूंक ना. कितें फायदो जातलो सरींच्या राज्यान हांव विचारता तुमकां कितें फायदो जातलो ना ब्रदर ना केन्नाच ना. आनी आमकां ही उतराची आयज पवित्र आत्मा सजमणी दिता आमी फकत बसोंक जाय देवाच्या उतरान बसोंक जाय पवित्र आत्म्या कडेन बसोंक जाय आनी ताका विचारूंक जाय सायबा कितें जावन आसा तुजी खुशी कितें सांगूंक सोदताय म्हाका हांव आयकता हांव आयकूंक तयार ना तूं कितें सांगूंक सोदताय. तो जेन्ना उलयता भाव भयणीनो पवित्र आत्मो तो सदांच देवाचें उतर सांगता. तुका कसलोच दुबाव आसचो ना. जेन्ना पवित्र आत्मा कितें सांगता तो सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता. हांवें तुमकां आयज सांगलें जेन्ना मागणें करतालो हांव नकळो आसलो की खूब मागणें करता तो उलयता ताणें म्हाका म्हणलें शांत राव ओगी राव आयक. आनी भाव भयणीनो आयज हांव चड मागणें करना पूण फकत आयकता तो कितें सांगता तें. हांव चड काम करिना हांव तुमकां म्हजी व्हडवीक सांगूंक सोदिना पूण जें तो कितें कर म्हणटा कोणा कडेन उलय कितें उलोवंक जाय तें हांव तें उलोवन तें हांव ताका सांगता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना ताची खुशी करता म्हाका बरी शांती आहा बरी न्हीद पडटा तो सगळें म्हजें शांती पावयता. आनी खरें म्हणल्यार तो इतलो मोगाळ देव इतलो काकुतकार देव तो सगळ्यो म्हज्यो गरजो आनी म्हज्या फॅमिलीच्यो गरजो पावयता. आनी आयज भाव भयणीनो तोच देव ह्या वेळार तुका विचारता म्हज्या पुता म्हजे धुवे आयज तूं तें एक वस्त तुका सांगलें ती करपाक तूं करपाक तयार आहाय. एक वस्त मोगसोणें दिवपाक तयार आहाय.
तू वचून ताका तुजी गोवायकी दिवपाक तयार आहा? तू त्या तुझ्या दुस्माना कडेन वचून ताका बॉक्सान दिवन तांकां देवाचे जेजूच्या राज्याची सजमणी दिवपाक तांकां जेजून तुज्या जिवितांत कितें केलां तें तूं सांगपाक तयार आहाय? तू तुजी खोशी पयस करून म्हजी खोशी करपाक तयार आहाय? होच प्रश्न हो देव तुका आनी म्हाका विचारता. आनी जेन्ना तो तुका आनी म्हाका विचारता आमचो जबाब कितें आसतलो? सायबा, हांव खूब मागणी करता, हांव खूब इगोर्जेन वता, हांव खूब सर्वीस करता, हांव बांक साफ करता, सगळे आमचे जे आल्ताराचेर आहा ते सगळे हांव पाद्री खूब आदार करता, हांव पास्टर कावन्सिलान आहा, म्हजे खूब टायटल आहा, हांव खूब वावर करता. म्हाका तूं आनी कितें सांगताय? नाका 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 नाका, हांव खूब वावर करता. हांव कितें करता ते म्हजी वडवीक घेवन हांव सजमता आनी म्हाकाच फटयता. आयज भाव भयणीनो, बसया, ओगी एका जाग्यार बसया, पवित्र आत्म्याक विचारुया, सायबा कितें जावन आसा म्हजें जिवीत? कितें म्हाका तूं करूंक सोदताय? कितें 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 म्हजी तुजी येवजण आहा म्हजे पासून? कितें जावन आसा तुजी खोशी? कितें तें एक काम तूं म्हाका आयज, फाल्यां, परवां, एकल्या दिसा कितें तें एक काम तूं म्हाका करून सांगताय? एक काम हांव करपाक वय म्हूण तयार आहा. फकत सांग म्हाका, हांव म्हजे कान दिवन तुका आयकता. हांव खूब उलयतां पूण आयज थान तूं उलयता तें हांव आयकूंक तयार आहा. आनी भाव भयणीनो, तूं तो कितें सांगता तें तूं करशी जाल्यार तुजो रिसिवर इतलो ट्यून जातलो ताच्या उतराक. जाणें भाव भयणीनो, जुवाचो 6 विस्वोर, आयज एक निमणो स्क्रिप्चर घालया. जुवाचो 6 विस्वोर वोड 63. जुवाचो 6 विस्वोर वोड 63. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. वाचूया तो स्क्रिप्चर. आत्मो की जीव दिता, मास कित्याक उपकारना तुमका. हॅलो, वाचूया. वाचूया. आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलोयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुमकां हांव उलोयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. वो जेजू, वो पवित्र आत्मो, सुर्गीचो बाप आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आनी ताचें उतर जावन आसा एक. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मो फकत देवाचें उतर उलयता. जें जेजून सांगलां तें सांगता. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी म्हणटा सायबा तूं उलय, इंग्लिशीन जेन्ना तो सामुएल आसलो न्ही, पोन्न्या कोराराची स्टोरी ती. सामुएल एक प्रवादी आसलो, तो एकदम ल्हान आसलो आनी तो थिंचर एक व्हडलो प्रवादी आसलो, ताचें नांव कितें? जेन्ना सामुएल ल्हान आसलो तेन्ना तो कोण एलियास म्हणून आसलो. एलियास वय की ना? एलियास. आनी एलियास जेन्ना सामुएलाची माय ताच्या एलियासा कडेन दोत्ता, देव सामुएला कडेन उलयता. सामुएल नको की देव ताका ताचे कडेन उलयता म्हणून. तो उठ्ठा आनी इलायसा कडेन येता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका आपयलाय? ना 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 ना, हांवें तुका आपोवंक ना. पोत्तून न्हिदता, पोत्तून देव ताचे कडेन उलयता, पोत्तून उठ्ठा आनी म्हणटा, तुवें म्हाका आपयलाय? ना ना ना, हांवें तुका आपोवंक ना. तिसरे फावटी उठ्ठा आनी पोत्तून वता आनी एलियासा कडेन वयता, तुवें म्हाका आपयलाय? बाबा, हांवें तुका आपोवंक ना, पूण आयक म्हणूंक लागलो. तुका पोत्तून तो आवाज येत जाल्यार, तुजो आवाज येत जाल्यार, तुका नांव कोण आपयत जाल्यार तूं फकत म्हूण, सायबा उलय, हांव तुजो चाकर आयकूंक तयार आहा. स्पीक लॉर्ड, युअर सर्वंट इज लिसनिंग. आयज भाव भयणीनो, जें एलियासान सामुएलाक सांगलें आनी सामुएलान देवा कडेन वचो उलयलो, सायबा उलय, हांव तुजो चाकर आयकतां. हें जावन आमचें मागणें. सायबा उलय,
हांव तुजें उतर आयकतां आनी तो कितें सांगता तें आमी करीत जाल्यार भाव भयणीनो आमचो संबंध आमचो मोग देवा कडसून देवा कडेन आमी देवाची खोशी करून पावतले तो सांगता ते आमी करीत जाल्यार भाव भयणीनो आमचो संबंध गोड जातलो खूब केल्यार कसलोच फायदो जावंक ना आमी फकत तें सांगता ते करीत जाल्यार कित्याक तो सांगता ते आमी करीत जाल्यार आमकां घाम सोडपाची गरज ना जे आमकां करूंक जाय ताची तयारी ताका जे आमकां पयशे जाय दुडू जाय आमकां कितें करपाक ते आमकां कितें आदार जाय ते सगळें देव तयार करतलो आमी आमचें काम करिना ताजें काम करता जबाबदारी ताजी तो सगळें तयार करता म्हाका फकत वय म्हणूंक जाय ताणें कितें सांगलां तें जेन्ना हांव तें करता एक वस्त ताणें म्हाका सांगलें ती करता म्हाका सगळें तयार करून दवरता हांव आतां तें एक काम जें केलां घाम मोडिनासतना कसलेच आल्कोहोल घेनासतना कसलेच त्रास घेनासतना कसलेच हांव करिनासतना हांव तें सोंपेपणी करता कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका आदार दिता पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां तें हांव करता जेन्ना हांव हें आयकोन हांव हें करून प्रॉमिस करता आतां भाव भयणीनो हांव सोरींच्या बापाची खोशी करता आतां म्हजो संबंध वाडत वता हांव आतां दुसऱ्या आत्म्यांक दुसऱ्या लोकांक सोरींच्या राज्यान भितर सरपाक हांव वावर करता आनी तांकां हांव आमंत्रण दिवन तांकांय सोरींच्या बापाची भुरगीं करता म्हणटकीर त्याच भाशेन म्हज्यानी आत्मीक फळां ही तोखतात तसलीं फळां म्हज्यान दिवंक जाता आनी ते भाशेन म्हज्यान सगल्यांक ह्या सोर्गीच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन एलियासान सामुएलाक सांगलें आनी सामुएलान तें उतर जेन्ना तो देव ताचे कडेन उलोवंक लागलो म्हणून उलय सायबा हांव तुजो जापोर आयकतां स्पीक लॉर्ड युअर सर्वंट इज लिसनींग हें जावनी आयजतान आमचें मागणें उलय सायबा हांव तयार आहां आयकोपाक आनी तें फकत आयकोपाक न्हय पूण तें उतर पाळपाक हांव तयार आसा आमेन आमेन जेजू कारगा जेजू कारगा आमेन तर क्लोजिंग प्रे करपाक तयार आहा आमी क्लोजिंग करुया आयज जेजू कारगा सिस्टर परपेचुआ आर्गा महिमा दिनवास बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता ह्या वेळा खातीर हांगासर सगळीं भाव भयण हाजीर आसलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिनवास आनी तुज्या उतर बरे भाशेन आसलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां ब्रादर विन्संटान आमकां उतराची समजोवणी बरे भाशेन दिल्ल्या पासत जेजू तुका आर्गां आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या उतराची समजोवणी आमी घेतल्या ती जिवितान पाळूंक आमकां आदार दी आमेन आर्गां जेजू म्हणजे आमेन 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 जेजू कारगा प्रेज गॉड